नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक फावट मतदार राजा ही कार्यावळ घेऊन आम्ही तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा। आयची मतदारसंघ आसा वेळी आणि म्हाका हे मतदारसंघ खूप आवडटा कारण रिच इन कल्चर म्हणू शकता आमी। तशेंच हांगासरल्यो ज्यो विलेजीस आसा त्यो इतल्यो सुंदर आसा आणि पळोवपा सारक्यो आसा। केन्नाय वेळी मतदारसंघान येयात आनी पळयात। पूण आयज आमी ज्या कारणा खातीर आयला तो म्हळ्यार मतदार राजा। आमी कांय प्रश्न लोकांक विचारतले। हांगासरले जे सद्याचे आमदार आसा फिलीप नेरी ते काँग्रेसींतल्यान फुटून जे 10 आमदार फुटलेले आनी बीजेपीन आयिल्ले तातूंतले ते एक आसा। लोकांक ही गोश्ट आवडल्या काय ना, लोकांक हाजे बद्दल कितें दिसता, डेव्हलपमेंट विकास जाला काय ना, जो विकास आमी इतले मतदारसंघ जाले इतले म्हयने जाले सोदता तो आसा काय ना हांगासर। तशेंच पयलींचे जे हांगासर इंडिपेंडंट आमदार आशिल्ले बेंजामीन सिल्वा ते सुद्दां आतां काँग्रेसीन गेला आणि ते काँग्रेसीन गेले त्या दिसा जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली तातूंत जो बोवाळ कितें जाल्लो हे सगळ्या गोंयच्या जनतेनी पळयलां आसतलें। सो एकंदरीत हांगासर जे पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा ते भयंकर मजेशीर आसा। ते पळोवपाचो प्रयत्न आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी करुया आणि आख्खी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी ती भोंवपाचो आमी प्रयत्न करुया। बरी बरी हांगासर जे हॉटेलां आसा थंय विजीट करुया आणि पळोवया की कितें कितें आसा तें हांगासर। म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक सुंदर असो हो गांव जे कुडबॉन जेटी दिश्टी पडटा। थंयसरूय आमी वचपाचो प्रयत्न करुया। इंटेरियर्स जे आसा, नदयो आसा, इंटेरियर्स हांगासरले गांव जे आसा ते विजीट करपाचो प्रयत्न करुया। इतलो सुंदर गांव येयला खरें एक मनाक एक म्हाका दिसता एक शांतताय आसता पळय ती ऑलरेडी हांगासर पावल्या उपरांत मेळटा। फुडें प्रश्न आसा ताजी उत्तराय मेळटली। हांवें आयकलां की खूब आउटस्पोकन अशे लोक आसा, लोक उलयतात, कोणूय जावं तो लोक उलयतात आनी सांगतात कितें प्रॉब्लम आसा, कितें आसा, तांकां खरें कितें दिसता तें लोकां कडेन मेळुया आनी उलोवया आनी पळोवया। सो या आनी आयची ही कार्यावळ आमची सुरू करुया। आमी सद्या नेसाय 4 रस्त्याचेर आसा। आमचे बरोबर मानेस तुमचें नांव? गेना ग्रेसी। म्हाका पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतां। आतां इलेक्शनूय रोखडेंच जावपाचें आसा आनी त्या खातीर आमी ही कार्यावळ प्रत्येक मतदारसंघान व्हरता कारण मतदार सुद्दां जे आसा मत मारपाक तेंच्यांनी सुद्दां विचार करपाची गरज आसा। म्हणून म्हाका सांगा आतांचे जे हांगासरले आमदार आसा फिलीप नेरी ते बीजेपीन आतां आयले, काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयले। लोकांनी एक्सेप्ट केल्या ही गोश्ट, लोकांक आवडली आवडूंक ना ही गजाल अशें आयकपाक येता आमकां आवडूंक ना बीन म्हणून। ही गजाल बरोबर सांगली तुमी। म्हाका सांगा विकास केलो म्हणटा, उदरगत केली म्हणटा मतदारसंघाची, हांगासरलो विकास जाला? कामां जाल्या तशी तुमची? ना आमची काम जावं नाही, कांयच जावंक ना। तुमी आतां हांगासर भाजी विकता, फळां विकता, तुमकां शेत करपाक सुद्दां भरपूर त्रास जाता। आमकांय खबर आसा शेतान वचप आनी काम करप कितले प्रॉब्लेम जाता ते। तुमकां मदत कितें मेळटा? ना काय मेळना। तुमी कशें काम करता सगळें? तुमच्या हेजेरूच सगळें? हय। आनी तशें काय व्हडली मदत तशी काय ना? ना। एक गोश्ट आमी पळयता हांगासर तुमी बेश्टी एक शेड कशी हांगासर कापेत घातल्या आनी हांगासर विकतात। तुमी हॉर्टिकल्चर म्हणा किंवा दीनदयाळ स्किमी हाच्या मार्फत जी स्किमी आसता तुमचे कडेन पावल्या केन्ना ह्यो स्किमी? ना। तुमकां जाय पूण असल्यो स्किमी? हय। जाय न्ही? म्हाका सांग आतां पयलींचे जे हांगासरले आमदार आशिल्ले बेंजामीन सिल्वा ते बीजेपीचे सपोर्टर अशे हांगासर खुबशे जाल्ले हांगासर की तो बीजेपीक सपोर्ट करता आनी गेल्या फावटी ते पडले। आतां ते परत काँग्रेसीन गेल्या, लोकांनी एक्सेप्ट केल्या तांकां काँग्रेसीन आसलेले बरें म्हणून दिसता तुमकां? केल्याय न्हू? केला तांकां। कितें दिसता हांगासर चड सपोर्टर्स कोणाचे आसा? बीजेपीचे, काँग्रेसचे, आपाचे? कितें दिसता तुमकां? लोकांचे, हांव तुमचें म्हणिना, लोकांचे जनरल सगळे पार्टीचे आहा काय? आमकां खबर ना। ओके, म्हाका प्रॉब्लम्स कितें फेस करता तुमी हांगासर ते तरी सांगा। तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता चडसो हांगा? आमकां प्रॉब्लेम काय जायना। कांयच जायना? काय भियाता उलोवपाक? ना रे। खरें उलया, काय कोण म्हणचो ना, फक्त खरें उलया। आमकां प्रॉब्लेम काय ना। काय ना? ओके, थँक्यू वेरी मच, देव बरें। तुमचें नांव कितें? मारिया। अरे बाय, हांव पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता। म्हाका सांग आतांचे जे आमदार आसा हांगासरले फिलीप नेरी ते काँग्रेसच्यान बीजेपीन आयले, लोकांक आवडली ही गोश्ट काय आवडूंक ना? कितें?
म्हाका दिसना आवडली खंय तेंगा म्हाका दिसना काय ना बरोबर बरें ते म्हणटा की आपूण डेव्हलपमेंट करपाक आयले उदरगत करपाक विकास करपाक आयले वेळी मतदारसंघाचो विकास जाला कितें केलें कांय ना न्हय थंय प्लेस तरी आमकां दित म्हणलो कांय दिवंक ना तर कोणें कांय केलें हांव तुमकां हेजोरूच प्रश्न विचारपाक तुमी हांगासर फळां विकता ते सायडीन काडून दित ते सायडीन लायट ना कांय ना पण आम कितें आमचें पोट भरपा जाय म्हण आमी हिंगा आहा न्हू जायना काम ना म्हण आहा न्हू काम जालो जाल्यार रावपा ना तें काम आनी खूंय आहा न्ही आतां तुमी हांगासर भाजी विकता फळां विकता खबर आहा त्रास जाता म्हणून पूण ह्या अशी बारीकशी शेड घालून तुमी विकता तुमकां दिसता एक बारीकसो आमकां एक बारीकसो एक शेड घालून जर दीत जाल्यार बरें जातलें अशें हय बरें जाता न्हू आमकां हें जाता न्हू मातशें तुमकां मुखार येतो न्हू आमी तुमी घालून दिली जाल्यार नाजाल्यार आमी कितें करून मुखार येतलें गव्हर्मेंटाचे दीनदयाळ सुरक्षा म्हाका दिसता ती योजना आसा दीनदयाळ एक मिनीट गव्हर्मेंटाच्यो तुमकां एक स्किमी आसा ज्यो तुमकां हांगासर स्टॉल सुद्दां मानून दिता ताजे बद्दल तुमकां कोणी हांगासर सांगलां बीन अशें येवन काय ना ना काय सांगूं ना म्हाका दिसता आमी स्वयंपूर्णाचेर उलयता तेन्ना ह्यो एक गोश्ट आमी करपाक जाय कोण येयल्लो मोरिनान आमकां हें करपा घालून दित म्हणपा लागलो मागीर मेजून बी गेले आनी मागीर म्हणपा लागले हिंग रस्त्यार जाता न्हू आमी बी रस्त्यार आहा न्हू हांवूय बी तें करना आमी सामकी रस्त्यार आहा न्हू दुसऱ्या तुमकां सायडीक थंय सायडीक काडून दिवं शकता न्ही रस्त्यार आसा जाल्यार तुमी विचार म्हाका दिसता लोकांनी मातशें समजपाची गरज आसा तांची मेहनत कितें आसा ती आनी खास करून ह्या दिवाळेक जेन्ना तुमच्या घरा कडेन जेन्ना तुमी फळां हाडटले तेन्ना अशे गोंयकार जेन्ना बसता तांचे कडल्यान फळां हाडल्यार चड बरें जातलें हांव म्हणटा की तुमकां सायडीक बीन जर काडून दीत रस्त्या वयले बरोबर आसा सायडीकली जागा आसा मातशी भितर घालून जर तुमकां स्टॉल मानून दीत जाल्यार म्हाका दिसता बरें जावं शकता जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंयचे उलयता आमी स्वयंपूर्ण मित्राचे उलयता हांव सीएमा कडेन मागपाक सोदता हें जंक्शन खंयचें म्हळें नेसाय 4 रस्त्याचेर आसा जी हांगासर गोंयची जी भाजी विकतात फळां विकतात ते स्वता रोवन हांगासर हाडटात सो तांकां मदत करपा खातीर जे हांगासरलो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा न्ही ताणें विजीट करपाक जाय आनी हांगचे एक प्रॉब्लम जर आसा जाल्यार सॉल्व करून दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय म्हाका सांगा आतां फुडें वयता आनीक कितें प्रॉब्लम आसा तुमच्या हांगासर आनीक कितें फेस करतात आनी कांय ना रे बाबा हाली इल्लो जागो दिल्यार पुरो आमकां शेड घालून आनी कांय नाका बरोबर तुमच्यो भाजयो तुमी रोवन लोकां पर्यंत पावोवं शकतले हय म्हाका हो एक हेतू स्वयंपूर्ण गोवाचो हेतू जो आसा तो सफल जावं शकता ताचे आतां फुडें वयता म्हाका सांगा हाजे पयलींचे जे एम एल ए आशिल्ले हांगासर बेंजामीन सिल्वा ते पडले फाटल्या इलेक्शनाक आनी फिलीप नेरी आयलो आतां ते काँग्रेसीन गेल्या तांकां म्हणटाले की बीजेपी सपोर्टर म्हणटाले अशें आतां काँग्रेसीन गेल्या ती गोश्ट लोकांक आवडले हांगासर म्हाका ती कांय माहिती ना काय खबर ना आमी खंय वचना न्हू हिंगा आसता पूण हांगासर येतात तुमचे मेळपाक बीन अशे लिडर कोण हांगा हेच तो फकत मोरीन येता म्हणजे तो येशो वयत इलेक्शना टायमार येता खरें सांग इलेक्शना टायमार येता न्ही कितें म्हणी आमी वचों पडटा कामां खंय जाल्यार ते हांगासर येना न्ही आनी इलेक्शना टायमार येता हय इलेक्शना टायमार येता त्या वोट सांग मार म्हूण सांगून नाल्यार आमकां वयचें पडटा म्हाका दिसता ही खरेंच ही सिच्युएशन सगळे कडले आसा हांव फक्त वेळी न्ही तो प्रत्येक कडले 2 म्हयने आसतना 1 म्हयनो आसतना तुमचे आमदार तुमच्या दारार येता पूण फुडले 5 वर्सां तांच्या दारार प्रत्येकाक वयचें पडटा ही म्हाका दुखद गजाल आसा अशें दिसता निवडून येयल्या कोण येता थंय होबरेक कितें खाता आनी कितें कोत्ताय काय विचारपा येता ना आपूण तुमकां दितलो कांय बी नाका आमी आहाय म्हणटाय बी रे खूंय आहा कोण कोणाच येना अगीर बेस्ते ते फोकाण तें सगलें ते आतां येयली सावन पावले म्हण ते आपल्या मेळपा जाय मेळटाय न्हू आनी कोण येता कितें म्हणे आमगे गोपार पडल्या कितू वर्स जाली कोणी मिनिस्टरान ना एक घ्या म्हूण भुरग्यांक आज एक 5 रुपये दिल्या ते तो आलो राहा आ म्हाका दिसता की ह्यो सगळ्यो गजाली अंडरस्टँड जावपाक जाय लोकांची दुख्ख आसा ताजेर तरी तुमी पॉलिटिक्स करूं नाकात खुबशे प्रश्न आसा जे सोडपाचे गरज आसा आनी त्या खातीर ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार हाडटा जे लोकांचे जे कितें गाराणें आसा ते तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न एक निवळ प्रयत्न आमी करतात प्रत्येक गोंयच्या लोकांनी हांकां तोखणाय करपाक जाय जे उलयता कॅमेराचेर खरेंच आयज गरज आसा उलयात अशें ना की बाबा आपूण फक्त पांया पडून कामां करून घेतलो ना हो जो हक्क आसा तो आमी जर स्वयंपूर्ण गोंयचे उलयतात जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत तांकां भाजी विकपाक सुद्दां स्टॉल दिवप हे स्वयंपूर्ण मित्र हांव सीएमाकूय म्हणिना कारण सीएमान एक बऱ्यापैकी येवजण हाडलेली आसा ती
स्वयंपूर्ण मित्र हांच्यांनी तांचे कडेन पावोवपाची गरज आसा. जर ते पावोवंक शकना जाल्यार आमी आसा, आमी ह्यो गजाली तुमच्या पर्यंत पावयता आनी ह्यो बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता की आनी एक म्हयनो आसा. एका म्हयन्यान जर बऱ्या तरेचे स्टॉल जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. अभी थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमचें. थँक्यू. तांचे जायते प्रश्न आसात जे सोडोवपाचो प्रयत्न आमी करतात. कितें प्रॉब्लेम करतात म्हाका हांगासर? आमकां गुंय येपार घेवन बसल्यार रोखडे उठयताय ते आनी आतां आख्खे आटे गांठी बसता तांकां कोण न्हू तांकां आफ्टर मॅट मध्ये उठयना तांकां. तुमकां पंचायत हांगासर त्रास करता? ना पंचायत कोना. कोण करता हांगासर तुमकां त्रास? आमकां त्रास कांय कोण केलो ना. आतां सगळे आटे गांठी बसल्या गिराक कोणा जातोले. ते एक पाटी येपार हाडटाय ते सवाय घाताय. आमी आमकां 1-2 येपार हाडटाय तो शिमऱ्या 5 म्हळ्यार धांवताय थिंगा 8-10 मॅट म्हणटाय. आनी हांव गोंयकारांकूय सांगपाक सोदता की भाजी घेतना कदाचित तुमकां 5 रुपया चड पडटले पूण हांगाच्यान घेया. आमचो एक निवळ प्रयत्न आसा गोंयच्या लोकांचो बिझनस वाडोवपाचो आनी म्हाका दिसता की हे सफळ जावपाक आमी सुद्दां प्रयत्न करपाक जाय. फक्त गव्हर्मेंटाचेर रावूनय गरज ना. आमी सवाय मेळटा म्हणून दुसऱ्यां कडल्यान घेवच्या परस आमचे गोंयकार जर विकता जाल्यार तांचे कडल्यान घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. इतलेंच सांगपाक सोदता. बाबी थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. आमी सद्या इंगर्जी वाडो सांजुजारी हांगासर आसा आनी वेळी मतदारसंघान आज आमी भोंवता. कांय प्रश्न आमी विचारतले आनी आतां सद्या इलेक्शन आसा. मतदार राजा म्हणटा आमी. मत मारतना विचार करात जाणी कामां केल्या, तुमच्या वांगडा रावला अशे मनीस तुमच्या वांगडा जाय. ह्या फावटी हांव आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हो 10वो एपिसोड आमी करता, 9वो एपिसोड आमी करता आनी आमच्या बरोबर कांय मानेस्त आसा. बाई तुमचें नांव? लॉरेन्स. आनी तुमचें बाई? रवींद्र नाईक. हांव न्ही कांय प्रश्न विचारता तुमकां. हांव सुरवात करता आसतना आतां सद्याचे हांगासरले जे आमदार आसा न्ही फिलीप नेरी रॉड्रिगेज ते काँग्रेसींतल्यान BJPन आयले, फुटोन BJPन आयले आनी आतां सद्या गव्हर्मेंटान आसा. लोकांक ती गोश्ट आवडल्या BJPन आयल्या ती? ना आमकां मानलो ना. आवडोंकूच ना कोणाकूच आवडना. बरोबर. लोकांक आवडल्या ही गोश्ट BJPन आयल्या ती? सारकें कोणाकूच आवडूंक ना. म्हाका सांगा, ते म्हणटा की डेव्हलपमेंट केलो, विकास केलो. ह्या मतदारसंघान विकास जाला? ते आमगे फ्री मेले म्हणटा आमी आयला कांयच केलें ना. काय करूंकूच ना. कांयच करूंकूच ना. कोण हायला हायला आसतना आमी कांय हायलें ना. आमी नकोयच. आतां आमगे बेंजामीन सिल्वा बसवला काँग्रेसाक. काँग्रेसाक आयला तो आतां? तेणें जाय तें केलां. पयलीं? हय पयलीं. ते पयलीं आसतना तेणें जाय तें केलां. सगळे वाड्यांनी. पूण आनी कांयच करूंकूच ना आतां? कांयच करूंक ना. फ्री मेले कांय केलो ना. तुमकां कितें दिसता बाई? विकास केलो म्हणटा, विकास जाला हांगा? सेम तेणी सांग तेच आनी हांव तुमकां दिसता विकास जाला? विकास आतां येवन विकास म्हणजे बिलकूल कांयच ना. पयलीं कोण विकास जाता, सद्या कांयच ना. तोंडार दाखोवं ना जाल्यार तेणें तोंडार दाखोवं ना तो. सांगूच नजो काय कितें म्हणपाचें ताका न्हू. सकाळीं बाय साडी सुल्ल केला. म्हणजे तूं आतां 3 दिसा 4 दिसा तो भोंवयला आनी म्हाका तें थिंगा राबयला हेतून हाचेर. ताका विचारलें कितें जालें आपल्या हाचें आपलें तूं कित्याक तूं हितून हें आसलो विचारलें तुमी? हांवें विचारलां. सगळे जाबार मनीस आसलोले. मागीर? तुवें आलो आतां गरज म्हणटा आतां येयला. मागीर? मागीर बाबा तें काय म्हणा आसपी म्हणला आनी मागीर ते गेले. म्हाका दिसता अशे जे व्यक्ती आसा ते आसपाक जाय गांवांत प्रत्येक. जर कितें चुकता जाल्यार ते बरोबर करून घेवपाक विचारपाक जाय. प्रश्न विचारात तेन्ना गांवची उदरगत जातली, गोंयची उदरगत जातली हे विचार करात. कांय केलें ना आमी आयलो. तुमकां हांगासर आतां मेजरली जर विचारपाक जालें न्ही 2 गोश्टी कितें जाय, कितें जाल्लें जाय हांगासर? आतां कितें जावपाचें आतां कोण चोवपाचें आमी. आतां कोण येता कितें करून चोवपाक कळ्ळें. तशें हांगासर ग्रावंड रस्ते बिस्ते सगळे सारके आसा? ग्रावंड हे आहाय. ग्रावंड ना? ग्रावंड ना रस्ते सारके नाय. कम्युनिटी सेंटरूय तशें कांय ना हांगा भुरग्यां खातीर? कांय ना हांगासर ग्रावंड बीन तसो दुसरो कितें आसा काय? ना सद्या ग्रावंड बी कांय ना ते भाशेन. कांयच ना. भुरगीं कितें करतात सांजचे? ओन ओन बादली बाट प्रायवेट ग्रावंड तेगे वय प्रायवेट जाग्याचेर जाग्याचेर आहा. तो फाल्यां बंद केलो गेलो. म्हाका दिसता ह्यो गजाली मातश्यो लक्षांत घेवपाक जाय. आतां जे बेंजामीन सिल्वा आसा न्ही ते अशें म्हणटाले की पयलीं तो BJPक सपोर्ट केलो म्हणून ते पडले किंवा BJPक सपोर्ट करताले. आतां ते काँग्रेसीन आयला. लोकांक आवडले ही गोश्ट काँग्रेसीन? हय आवडल्या तेची. लोक जाण ताणें कितें केलें तें लोक जाणाय न्हू. फट मारपाक गरज ना. सगळ्या वाड्यान कितें केलें तें लोक जाणाय. फिल्म आमगे कांय केलें ना. पूण तो BJPक सपोर्ट करून आतां परत काँग्रेसीक आयला हे एक्सेप्ट केला लोकांनी? केला लोकांनी. ओके आहा आतां. ओके पूण फाल्यां परत BJPन गेलो जाल्यार परत प्रॉब्लेम जातलो. आतां आमी कितें सांगतले. ते कोणाचें आतां बरोबर. म्हाका सांगा
म्हाका सांगा बाकीचे लिडर जे आसा कोण हांगासर येता म्हणजे तुमकां मेळपाक बीन येता आतां काय इलेक्शना टायमार येता बाकीचे कांय ना ना बाकी पयलीं कोणूय नाही गेले पयलीं रावले गेले उजू कांयच ना बरें ओवरऑल आयच्या दिसाक गोंयचे बीजेपीचे काम कशें पळयता तुमी बीजेपी काम आमकां कितें बीजेपी करता बीजेपी आमी वयताय आमगे कामांचेर आमी आसताय ते सायडीन भोव आमी वचनाय बीजेपीचे आख्खे गोंयान काम तुम्ही ऐकता आसतले न्यूज पळयतात किंवा बाकीच्यो गोष्टी पळयता आसतल्यो स्वता जावन पळयतात कामां करता तुमकां आवडटा काय आमकां आवडटा कितें आनी केलें आमकां कितें म्हणून जाता कांय म्हणून जायना करता हय जाता जातलें म्हाका दिसता जाता न्हू आनी कितें सारकें म्हाका दिसता की खूब बऱ्या तरेन मांडले पॉयंट आनी जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्नाच येवं नाकात बाकीची 5 वर्सां आसा तेन्नाय पळयात गांवांत कोण आसा गांवच्या लोकांक कितें जाय कितें गरज आसा गांव जर उदरगत करतलो जाल्यार कम्युनिटी सेंटर्स सारक्यो गोश्टी किंवा एक रस्ते आसपाक जाय ग्रावंड आसपाक जाय ह्यो सगळ्यो सुद्दां गोश्टी आनी उदरगत करता आसतनाच लोकांक काम मेळपाक जाय म्हाका सांगा कामां तशी आतां बेरोजगारी बीन तशी वाडल्या काय आसा हांगासर तशें कांय येना कितें बेरोजगारी बीन कामां बीन आसा भुरग्यां कडेन काम भोंवताय पाडे बेकार आहाय कितें आसता हें पासून बेकार आहाय गोरजी लोकांक कामाक वयत काम बी कांय ना बेकारूच आहा कांय काम ना बेकारी तशीच वाडलेली आहा ते सारकें पूण तांकां चॅनलायज करपाकूय खूब गरज आसा सो विचार करा ताजेर भाऊ थँक्यू व्हेरी मच भाई थँक्यू व्हेरी मच देव बरें कर थँक्यू आमच्या बरोबर 2 मानेस आसात तांचें नांवां पयलीं तुमचें नांव आहे कर्मठ बसो कार्मेट आनी पेल्टन पेदेता पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता उदरगतीचेरूय उलोवया पूण पयलो प्रश्न सद्याचे MLA जे आसा हांगासरल्यांनी फिलीप नेरी ते काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयले लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडोंक ना कितें दिसता चुकीचें केलें बरोबर कितें दिसता आवडली हे लोकांक ना अजिबात ना मिस्टेक केली तेणी तुमकां कितें दिसता मिस्टेक केली तेणी भरपूर अजून आवडूंक ना आमकां लोकांक बीन विचारलेले तांच्यांनी की बाबा हांव अशें करता आपूण तुमचो हे MLA आतां वचूं नाका कित्याक वोट मारतना एका पार्टी खातीर लोक मारलेले विचारलेले अशें ना विचारना कांयच विचारना ना विचारूं ना तेणी कांयच विचारना विचारना ते म्हणटा की उदरगत सगळेच MLA म्हणटा की उदरगत डेव्हलपमेंटा खातीर गेले डेव्हलपमेंट जाला हांगा विकास जाला ना कांय जावना डेवलप कांयच जावना अजून कांय केलें ना तेणी आर्यला कांय केलें ना कांयच बरोबर तुमकां कितें दिसता हांगासर कितें जाय तुमकां जे हांगासर जावंक ना मेजर तुमी सांगलेले बाबा ह्यो गोश्टी जाय आनी त्यो अजून फाटले 5 वर्सां जालीं जावंक ना ना आमकां जॉब जावचो न्हू भुरग्यांक भुरगे आतां बेकार येता आनी आतां बेकार आहा कितें वर्स जालें 5-6 वर्स जालें जॉब तशें ऑपॉर्च्युनिटी कांय ना ना अजून कांय जॉब मेळ्ळो ना म्हाका कित्याक हांव आतां म्हाका 5-6 वर्सां जावं पयलीं हांव बेकार आसा जॉब आनी MLA म्हणटाले की आपूण तुमकां सगळ्यांक मदत करतलो जॉब दितलो कितें तें कांय तशें येना हय तेणी आतां आर्यला आतां येयल्या 5 वर्सां जातलें तेणें पूण अजून तेणें आमचें कांय खबर केलें ना तेणें एके घरा तेणें भेट केल्ली ना तो म्हणटालो एकूच पाट 4 वर्सांनी एक पाट येयल्लो पूण अशें पळय लोकांक तेणें कोण कितें करता कोण कितें धरता तेणें अजून कांयच खबर काडली ना हांगासरले फिलीप नेरी फिलीप नेरी तो बरें म्हाका सांगा कितें आनीक तुमकां हांगासर जाल्लें जाय अशें म्हणजे डेव्हलपमेंटा बाबतींत हांव म्हणटा ग्रावंड हांगासर आतां उलयताले ना न्हू ग्रावंड ना आमगे हिंगा ग्रावंड ना एक पासून ना आमकां कम्युनिटी सेंटर तरी आसा जर सांचे भुरगे एकठांय येतले बाबा कॅरम किंवा लायब्ररी अशें कितें कांय ना तसो कांय ना तशें कांयच ना ना ग्रावंड आसा हांगा ना तशें कांय ना हांगासर जामुकार मरोन वयतले वो आमचे भुरग्यांक खेळपाक जाय वो टेनीस वो कितें आनी खंयचें फुटबॉल वो क्रिकेट भुरगीं खेळटले म्हण एक ग्रावंड ना अजून एक डेव्हलपमेंटान कांय केल्लें ना खूब दुखद गजाल आसा हांव म्हणटा लोकांक एक ज्यो गोश्टी जाय आसता उदरगती खातीर डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा न्ही तेन्ना फक्त बांदकाम केलें म्हणून जायना अशें तरेचें बांदकाम जे लोकांक यूज जातलें मार्केट तरी आसा हांगा बरो ना कांय ना मार्केट बी कांय ना हांगासर नाजाल्यार केपें वचपाक पडटा मार्गां वचपाक पडटा नाल्यार केपें म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली मातशे लक्षांत घेयात लोकांनी यूज करपा सारक्यो गोश्टी जाय हांगासर म्हाका सांगा आतां बेंजामीन सिल्वा जे आशिल्ले न्ही ते इंडिपेंडंट आशिल्ले पयलीं अशें म्हणटाले की ते BJPक सपोर्ट केलो तेंच्यांनी अशें म्हणटाले ते खातीर पडलेय बीन आतां परत ते काँग्रेसीन आयल्या
लोक एक्सेप्ट करता ही गोष्ट कित्याक एकदा बीजेपीक सपोर्ट केलो परत काँग्रेसीन आयलो काय सध्या ते सपोर्ट दिताय कोताय हय तुमकां कितें दिसता दिसतंय आहा तशें दिसतंय आनीकूय बाकीच्यो पार्टीज आयल्या हांगासर TMC म्हणा आप म्हणा किंवा जायत्यो आतां पार्टी येत रावतात कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी आम आदमी आपण जॉब दिता म्हणटाय न्हू हे जाय आपण दितलें दिसता तुमकां ते आमच्या कितें सांगो जाता ते मोठाय प्रॉमीस कोताय मागीर हुंयताय मागीर दिनाय न्हू ते मोठाय म्हणटाय ते हें कोताय म्हणटाय ते फ्री हय हय मागीर कितें कोताय कोण काय खबर ना कितें कोता ते मुखार काय खबर ना 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 पूण इतल्यो पार्ट्यो येता पळय हांगासर खुबश्यो पार्ट्यो येता हांगासर कशें पळयतात तेजे कडेन तुमी आमकां आजून एक पासून मेळना ते आम आदमी मेळ्ळ्या सद्या आनी हो फिलीप हो बेंजामीन मेळ्ळा आनी कोण ना आनी कोण येयला ना तेच आम आदमी आनी बेंजामीन हय हांगासरलो न्ही भाई एक इशू हांवें पळयलो आतां येतालो न्ही हांव गार्बेज उडयला खूब कडेन रस्त्याच्या सायडीक बीन हो इशू कितें म्हणून सांगा गार्बेज ट्रिटमेंट असो काय ना कलेक्शन करिना कितें जाता कलेक्शन कोताय मांडे कोताय येताय पंचायता मनीस येताय मागीर रोग काय दिनाय आमच्या स्कुला सायडीन चोय थिंग आतां हांव थोडे चोयतलो थिंग तें सगळे इस्क्रे कशें मारून दवरताय पूण आजून ती कोणें कांय चोयलो ना खबर ना वळ्ळे थिंग चोयलो ना कितें तें हांगासर सायडीकूच आसा बरें म्हाका सांगा हांगासर जे गार्बेज उडयता न्ही ते चडशे हांगासर हांवें एक पळयलें की फाटल्या ते फुडें गेल्लो हांव मार्केटान बीन गोंयकार खूब कमी दिसले म्हाका हय वयर लोक चड आय न्हू सगळे कॉलनी चड आय न्हू तेका लागून ओके 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 भाई आमी गोंयकार आमी राचताय न्हू कितें गार्बेज जाती राचताय म्हणून सारकें आनी ते ओन हूंय उडयताय रातीचे रातचे उडयतात हय सगळे कडेन पळयता हय राती तें कितें आमकां कांय कळना पूण दिसार आमकां मातशें कळोन येता पूण ते उडयता आनी मागीर रोखडें नायच जाताय म्हाका दिसता हाजेर न्ही गांवच्या लोकांनी सुद्दां स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा गांवच्या लोकांनी एक्शन घेवपाक जाय पंचायतीक सांगपाक जाय जे कोण उडयता फायन घालात घट धरात कितें तरी करात पूण जेन्ना नवो मनीस तुमच्या गांवांत येता तेन्ना फक्त गार्बेज पळयता पयलीं आनी हे खरेंच खूब चुकीची मॅसेज वचपाक शकता सो त्या खातीर हांव मागता प्रत्येक पंचायतीन ह्यो गजाली करपाक हांव फक्त वेळीच्या हांगासरल्या पंचायतीन म्हणिना किंवा गोंयच्या प्रत्येक पंचायतीन हे केअर घेवपाक जाय की गार्बेजाचे सारके प्रश्न सॉल्व जावपाक जाय भाई थँक्यू व्हेरी मच तुमकां आनी कितें सांगपाचें आसा तुमचें कितें मत आसा पूण हाले गार्बेज लागून एकल्याच्यान दोग जाणां तीग जाणां कांय जायना पूण चोवपाक गेल्यार 100 लोकांक आमकां मेळपा जाय आसलें घालपाक एकू कितें मातसो ना जाग ना तेका लागून जागा मेळत जाल्यार लोक उडयतलो तरी व्हरून हय थिंग उडयता न्हू तेच जावपा जाय गुड पॉयंट जागा मेळत जाल्यार लोक उडयतलो पूण जागाच ना जाल्यार लोक रस्त्यारूच उडयतलो हे सुद्दां सारके एकदम पॉयंट बरोबर आसा म्हाका सांगात एक लास्ट पॉयंट विचारपाक सोदता आयज बीजेपीचे गोंयांत बीजेपीचे काम कशें पळयतात तुमी बीजेपीचे म्हळ्यार आमकां पळयताय पूण ते कोतले मोठाय पूण आमकां अजून कांय म्हायती मेळना तेंची काटाय म्हळ्यार ते आमकां फायद्या कांय न्हू त्यो स्कीम काटाय त्यो ना आमचे पयशे ते आमकां जाय आतां पेट्रोल वाडोत कितें रे सगळें वाडोता मागीर कितें आं सिलिंडर कितें वाडोता मागीर एक्चुली हांव कितें म्हणटा तुमचे नळा बील लायटी बील तुमी हें कोताय पूण जाल्यार ते सिलिंडर कितें वाडयताय सिलिंडर कमी करात तो सिलिंडर मातशें कमी करूं जायो इतलें आमचें हें उलोवप घरान कितें गरज आसता एक सिलिंडराची एक मेन गरज आसता कडधान्य तेल किंवा दाळ तांदूळ आनी पेट्रोल ह्यो गोश्टी ज्यो लोकांक लागतात त्योच जर वाडयल्यो जाल्यार लोकांक खरेंच जगपाक प्रॉब्लेम जाता आयज तांणी म्हळें तशें बेरोजगारी वाडल्या कामांक फाटल्या कोरोना खातीर कामां लोकांची गेल्या ह्या टायमार लोकांचेर आनीक वजें घालप इज खरेंच डिफिकल्ट टायम आमच्या लोकांक खातीर पूण तरी आसतना उलयले भाई तुमी त्या खातीर देव बरें करूं कितें सांगपाक जाय थँक्यू सांगपाक जाय तुका ना कांय ना थँक्यू देव बरें मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आयज आमी वेळी मतदारसंघान भोंवता खरेंच बरें दिसता लोक जेन्ना उलयता आनी बाबा खरें बरें दिसना गोश्टी बऱ्यो दिसता ह्यो बऱ्यो जाल्यो ह्यो वायट जाल्यो ह्यो गोश्टी जेन्ना उलयता तेन्ना चड बरें दिसता आयची म्हाका दिसता ही दुसरी किंवा तिसरी मतदारसंघ आसा जे हांव खरेंच आवडटा म्हाका भोंवपाक आनी उलोवपाक लोकां कडेन इतल्यो मतदारसंघ आमी भोंवले आनी इतले लोकां कडेन उलयले पूण आयची खरेंच आनिकूय इंट्रस्टींग जातली आमच्या बरोबर मानेस्त आसा ताच्या पयलीं परत एक फावट सांगता मतदार राजा मत मारतना विचार करा कोणाक मत मारता डेव्हलपमेंट कोणी केला
डेव्हलपमेंट कसो जाय हे सगळे अख्खे गोंयान हे विचार करा आणि मागीर मत मारा. आतां सध्या आमी आतां जी पंचायत जी आसा ताज्या सायडीकूच आसा सो जुजे दी एरियल पंचायत जी आसा ताजे कडेन आमचे कडेन मानेस्त आसा. बाई तुमचें नांव? फिदेलिस फ्रेडी ट्रावासो. म्हाका दिसता तुमी हांगासर तशें खूब जाण वळखता आसतले जर तुमी वेळी रावता जाल्यार, कारण खूब जाणांनी म्हाका सांगलें तुमचे कडेन उलोवपाची गरज आसा म्हणून. हांव पॉयंटार येतलो जे डेव्हलपमेंटा बाबतींत किंवा बाकीचे. ताच्या पयलीं कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतांचे जे आमदार आसा हांगासरले फिलीप नेरी रॉड्रिगीस, ते फ्रॉम काँग्रेस BJPन आयले. गव्हर्मेंट तांचो सध्या आसा BJPचो. पूण लोकांक ही गोश्ट आवडूंक ना. कितें दिसता तुमकां? लोकांनी ताका एज अ काँग्रेस लिडर म्हणून मुखार धाडलो आनी काँग्रेस येयले त्या दोना सगळ्यांक दिसलें बाबा आतां तरी आमगे गांवची मुगे गांवची विलेज सांजेरालाची वो आमगे गांवची कितें तरी उदरगत जातली जें गांवकारांक वो गोंयकारांक आमगे गांवच्यांक कितें जाय तें. सो मागीर तो काडलो BJP गेलो. BJP वयता आसतना तेणें सांगलोलें फॉलो द लिडर म्हूण तेणें उतर म्हणलें. आपल्या फॉलोकोचें हें तेणें उतर म्हणलें. लोक अग्रावलो ओके तो कितको तें बऱ्याक वतलो अशें म्हूण अग्रावलो. बट तेणें सांगलोलें डेव्हलपमेंटा लागून गेल म्हूण. आतां डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना आमगे विलेजीक डेव्हलपमेंट म्हणलो 0 टील डेट. 0 टील डेट. फाल्यां कितें जाता तें हांव नेना, फालसो स्टार्ट जाता जाल्यार हांव नेना. बट टुडे इज November 2, 2021 टील डेट डेव्हलपमेंट 0. दुसरें फेब्रुवारी म्हयन्याक आमी फिलीप नेरी रॉड्रिगीस आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA आमी ताका आमगे विलेजीचे डेव्हलपमेंट रिटर्न दिल्ले. एज अ सांजेरेल विलेजर्स युनियना नांवान आमी रिटर्न दिल्ले ताका. हे डेव्हलपमेंट आमगे विलेजी रिक्वायर्ड आहाय. ओके. तेज बद्दल तेणें आमकां आपयले आनी सांगिल्लें हे डेव्हलपमेंट आपण कोतलो फेब्रुवारा म्हयन्याक. टील डेट कांय ना. मागीर तेच डेव्हलपमेंट आमी आमगे ग्रामसभा जाल्या पयर 17 तारखेर ऑक्टोबराचे ते डेव्हलपमेंट आमी तेका दिले. ते हांवें ग्रामसभा लोकां मुखार मांडून आमचे ग्रामसभा दवरले आनी ग्रामसभान ते एप्रूव करून तेका धाडपाक गेले. आतां तो डेव्हलपमेंट केदों जातो ही खबर ना. लोकांक एक क्वेश्चन येता फ्रेडी आतां 4 म्हयन्यांनी मदें डेव्हलपमेंट जातलो. आतां तें तेणें चिंतपाचें. आपण गेलो डेव्हलपमेंटाक आपण तांकां डेव्हलपमेंट दिवपा जायो आनी कसो डेव्हलपमेंट दिवपा जाय हें MLAन चिंतूं जाय. कोणें फिलीप नेरी रॉड्रिगीसान. बरोबर. म्हाका तुमी खूब बरी गोश्ट सांगली ही की पंचायत जेन्ना स्वता जावन किंवा गांवचे जे कम्युनिटी जी आसा ती स्वता जावन एक डेव्हलपमेंटल प्लॅन दिता. आमकां ह्यो गोश्टी जाय. एक बाबा ग्रावंड जाय, एक बाबा कम्युनिटी सेंटर जाय, रस्ते अशे जाय, हांगासर पार्किंग जाय, हांगासर मार्केट जाय. ह्यो जेन्ना दिता तेन्ना गांव चड उदरगत करता, कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीक उदरगत करता आनी गोंय तेच्या पेक्षा चड उदरगत करता हें लक्षांत घे. आनी अशे तरेचें काम म्हाका खरेंच पळोवंक मेळटा तेन्ना बरें दिसता. सो लोक हॅपी ना तेजेर BJPन वचून. लोक हॅपी ना म्हळ्यार लोक आतां सायलंट किलर जालो आहा. हें सा मानून घेवपा जाय. कित्याक आमी हर एक मनशाक गेला फ्रेडी तो टायम येयदी म्हणटाय. त्या रिंगाक कोण आहा तो कोड दी म्हणटाय. म्हणजे विड्रॉवल जालें तेदूस आमगे डिसिजन आमकां घेतली. नॉट नाव. कित्याक आतां सगळे वेलकम सगळे येताय आनी हर एकल्या येवपा रायट आहा. पूण वोटराक जो रायट केदो येतलो आतां जे दिसाक विड्रॉवल डे जात तेदूस कोण कॅन्डिडेट आपल्या गेलो कोण तो रिंगा वोटाक. पूण म्हाका सांगा जर फाल्यां फिलीप नेरी इंडिपेंडंट गेलो BJP सोडून इंडिपेंडंट रावलो इलेक्शनाक जाल्यार लोक रावतले? लोक रावता म्हळ्यार जें तें डेव्हलपमेंट आनी फॉलो द लिडर म्हणटा न्हू तें आतां फॉलो करूंक जाय. तेणें उतर पाडूंक जाय आनी डेव्हलपमेंट दाखोवपा जाय. वॉट जो आमी डेव्हलपमेंट दिलो आहा व्हडलो न्हू डेव्हलपमेंट. बट आतां थोडोसो डेव्हलपमेंट आमी ताका दिलो आहा. पूण जेन्ना आमी सोदूंक गेले आमगे व्हडलो डेव्हलपमेंट आमगे ह्या सरकारान पाड घायला. आतां तो डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कसो तो हांव सांगता. सर्वे नंबर 18/1 वॉर्ड नेसाय 2012 पंचायतान एक रेजोल्युशन धाडलें आमकां ते एरियाक स्पोर्ट्स अकॅडमी जाय म्हूण. स्पोर्ट्स अकॅडमी आनी 2014 TCPन लेटर धाडलें. गव्हर्मेंट एप्रुवल दान तेजेर वॅलीड डेट घान वॅलीड नंबर घान गव्हर्मेंटाक गेलो एप्रुवलाचेर ती लँड आहा पळय स्पोर्ट्स अकॅडमी फिजिबल आहा म्हूण TCPन लेटर धाडलें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक 2014. टील डेट तेजेर कांयच जालें ना. आनी आतां TCPन तेच प्रॉपर्टींक सब डिविजन करपाक प्रोविजनल NOC दिल्या. तें डिसिजन पंचायतान दिल्या. आतां पंचायत कितें म्हणटा एक शॉपाक आमी 2 NOC दिवपा जायना. जाल्यार हांव म्हणटा एक सर्वे नंबराचेर 2 प्रपोजल कॅश पास जाताय. आतां हेंय आमी आयज पंचायताकूय बरोवन घायलें फिलीप नेरीकूय धाडा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीकूय धाडाय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान धाडाय चीफ सेक्रेटरी धाडाय
आनी चीफ डेप्युटी डायरेक्टर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराकूय धाडाय. आयज आमगे लेटरां ऑलमोस्ट ऑल लेटरां इनवर्ट जालीं. आयज डेटीन वच जालीं वच वयताय. म्हाका दिसता की विचार करपाची गरज आसा आनी असल्या टायमार गांव एकठांय रावपाची गरज आसा. भाई जशें उलयता तातूंत म्हाका दिसता की गांव एकठांय आसा. आनी जर अशें कितें जाता जेन्ना स्पोर्ट्स एकाडेमी म्हणून जाता तेन्ना म्हाका दिसता गांवची उदरगती खातीर गोंयच्या उदरगती खातीर आसतली. ताजेरूच समजा जर आनीक कोणी कितें सांगलें आनी तातूंत आनीक कितें घोटाळो करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तें जावपाक जायना. आनी गांवच्या लोकांनी हांव परत एक फावट सांगता कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी हें जावपाक दिवपाकूय जायना. बरें कितें आसा तें विचार करा. आयचो न्ही फुडल्या 10 वर्सांचो विचार करात. आयचो विचार करीत जाल्यार तुमकां आयज थोडें कितें मेळटलें पूण फुडल्या 10 वर्सांचो विचार करीत तुमकां खूब कितें मेळटलें तुमच्या भुरग्यांक खूब कितें मेळटलें हे विचार करता. भाई हांव फुडल्या प्रश्नाचेर येता. पॉयंटाचेर हांव स्ट्रेस कोत कित्याक 18/1 आमगे विलेज आख्खे एस्टेटीक सर्व करता हें हांव म्हज्यान हक्कान म्हणूंक शकता. कित्याक आमकोले 2 इंडस्ट्रियल झोन आहाय. आमकोले इरिगेशन आहा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो इरिगेशन कॅनल गेलो आहा. वॉटर सप्लाय जाता. 1.6 MLD पायपलायन आहा जी आमच्या विलेजींतल्यान दुसरे कडेन. 2001 रिजनल प्लॅनाचेर जी कोंकण रेल्वे नावेली आसलोली ती आर्यलां आयली. आनी आयज आमी दोनी रेल्वे ट्रॅकांचेर आमगे विलेज आपल्यागे रस्ते दिलो आहाय. आमगेल्या गांवांत क्रॅशर आहाय. 40 to 40 क्रॅशर आहाय. आमगे विलेजीचो सगळे जाता. आमगे विलेजींतल्यान चड विलेजो आपल्यागे बेनिफीट घेना आहाय. बट जेन्ना विलेजार जेन्ना मागिला स्पोर्ट्स अकॅडमी इट वील नॉट फॉर विलेजर ओन्ली. सो एंटायर स्टेट एकाडेमी म्हटली का सगळ्यांक खातीर येतली. येस एकाडेमी सगळ्या पात वतली. हें जें आमी बरें डेव्हलपमेंट तर आमी मागताय आनी आमकां तर तुमी दिवपा रेडी न्हय जाल्यार तुमकां कित्या जाय रे ते पत्तारी. आयज तर तुमगे फॅमिली जर जी येता आमी म्हणूंक शकता आमगे वोटरांक कुसतार वी आर पेयींग यू आर आवर सर्वंट. ताका लागून आमी हर एक टायमार तुजे बरी वचून विचारपाक आमी तो हक्क आहा आमकां. हक्क आसा आनी हक्क आसपाकूय जाय. हांव हाजेर बद्दल कांय दोन मत ना. हक्क आसा हक्क आसपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट क्वेश्चन करात. जेन्ना तुमी क्वेश्चन करतले तेन्ना तुमची कामां जातली. अशें न्ही की आमी पांया पडटले तो आपल्याक कितें म्हणीत काय. ओगी रावात. गांवची उदरगत सोडा. तुमची उदरगत जावची ना. तुमच्या भुरग्यांची उदरगत जावची ना. क्वेश्चन करा. हांव फुडल्या प्रश्नाचेर येता. हांगासर जायते इश्यूज जाले फाटल्या दिसांनी. ताचो म्हत्वाचो इशू म्हळ्यार डबल ट्रॅकिंग. आनी तुमी सारके प्रामुख्यान इनवॉल्व जाले तातूंत. आयज तुमकां परत परत पुलीस स्टेशनाचेर कोर्टान वयचें पडटा. कितें आशिल्लो हो इशू आनी आयज कितें तेजी स्टेटस आसा. ओके आख्खो गांवचो लोक आनी गोंयचो लोक 3 लिनियर प्रोजेक्ट नाक म्हणटाले. आनी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट नाक म्हणटा आसतना एक प्रोजेक्ट आमगे गांवांतल्यान पास जाता जो म्हळ्यार डबल ट्रॅकिंग. आतां डबल ट्रॅकिंग कित्या लोकांक नाक म्हळें आनी हें डबल ट्रॅकिंग आमी कित्या नाक म्हणटें आमी हें सगळ्या प्रेजेंटेशन दिल्लें. स्क्रिनीचेर गाण्याक दाखयल्लें कितू मिलियन टन येतलो कितें कात तें. डबल ट्रॅकिंग नाक म्हणटा आसतना जेन्ना आमच्या गांवांक आमी तांकां इकरे पाती परतून धाडले. डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोसेस केल्लो तो इलिगल केल्लो. डबल ट्रॅकिंगाक तेणी मुगेल्या नॉर्थ सावथर्न सायड दाखयल्या पूण तो नॉर्थाक वयताली. पयलीं तेणी स्टार्ट करता आसतना नॉर्थाक काम केल्लें. जेन्ना आमी तांकां हाडायले त्या जाणा प्लॅन दाखय म्हणलो प्लॅन तांकां ना जालो. मागीर ते आपले लँड एक्वायर जालो आहा तितूंत तेणी काम स्टार्ट केलें. आमी हाडायन दवरलें जायत केलें. गेल्या त्या वर्साक नोव्हेंबराचे 23 तारखेर 2020 फिलीप नॅरीक आमी थिंगा आपयलो स्पॉटार. आनी तेणें आश्वासन दिल्ली तुमकां मिडियाक सगळें तें फुटेज आसतली. आनी तो टायम येयलो म्हणटरी आमकां गरज पडली आमी तें काडलें. गरज पडली जाल्यार आमी तें काडलें भायर. कित्याक तेणी जी उतरां दिल्लीं तेंय आतां लोकांक दाखोवपाक गरज आहा कोण कितें आनी कोण खातो. डबल ट्रॅकिंग इतल्या कुडक्या जालो आहा. उलो त्या कुडक्यांनी जावपा उलो आहा. तांकां आजून ग्रीन चीट मेळना. आतां हें डबल ट्रॅकिंग जातालें फकत कोडशा पासत. आतां कोडशा पासत जाता आसतना तुमी चोयला आसतना आमगे लेवल क्रॉसींग 19 आमकां आज पासून लेवल क्रॉसींग ओवरब्रीज जालो ना. आरोबी जालो ना. आरोबी जाता म्हूण सांगल्यार जायत तेंप जालो. आतां L18 जो चांदर गांवांक लेवल क्रॉसींग आहा तें आर्यलां जाता. बॉर्डर ऑफ आर्यल पार्ट ऑफ कुर्तोरी आनी पार्ट ऑफ आर्यल थिंग एक घर ना कांय ना. आनी त्या लेवल क्रॉसिंगा सोंग आर्यलां येवपा एक कनेक्टिविटी ना. फ्रॉम चांदर वी हॅव टू कम. आतां आमी हो डिमांड घाल्लो आमकां आरोबी पयलीं जाय दियाय मुगो. आज पासून आरोबी जालो ना लेवल क्रॉसींग 19चेर. पूण थिंग जाला. हें पासून आमी आमगे MLA सांगलोलें हें पयलीं कर. डबल ट्रॅकिंग आमी नाका. दुसरें सांगलोलें गेल्या त्या वर्साक रातीची नोव्हेंबराच्या रातीर चांदोर 10,000 सुमार लोक एकठांय जाल्लो डबल ट्रॅकिंगाचें नाक म्हूण ऑब्जेक्शन हाडपाक. पूण त्या 10,000 लोकां मदें तांकां फकत 16 मनीस दिश्टी पडले. तितून एकलो हांव. आनी पुलीस केस जाली आमचेर. 3 जाण क्रिस्तांव भाव 3 जाण हिंदू भावाचेर केस केल्यो.
आनी मागीर जेन्ना आमी तांकां विचारलें तेदो तेणें सांगिल्लें जे तुमगे रेप्रेझेंटेटीव आहाय तेणी तुमचें नांव दियाय आमी रेल्वे मनीस आमकां कांय तुमचें नांव खबर नाय पूण आमगे रेप्रेझेंटेटीव कोण आहाय पळय तेणी तांकां नांव दिलें आतां ते रेप्रेझेंटेटीव घोडे पंचायत लेवलाचेर जावपाक शकताय वो पॉलिटिकल लेवल त्या लेवलाचेर जावपाक शकताय कित्याक 10,000 मदें 100 जाण दिसती पडप म्हणलें जाल्यार समथींग कितें पर्सनल काटा आनी काल आमी पुलीस स्टेशनार आपोवन वयल्ले वो 3rd टायम आमगेलो पुलीस स्टेशनार वचप एवरी टायम आमगे घरा कडेन कितें फंक्शन आहा कितें एजिटेशन जावपा टायम आहा ते दीस आमी पुलीस फोन करप पूण आमकां काल वचोन आमगे स्टेटमेंट कितें आहा तेजे मुखार कितें आहा तें करपा जाता म्हाका तें कांय प्रॉब्लेम ना बट आमी झगड आसतना गोंयचे पासत झगडले मुगे गांवचे पासत झगडलो पूण तेरी आसतना तरी हे पॉलिटिशन आहाय तांकां तर दिसता हे इलेक्शना लागून कोताय वो पॉलिटिकल मुवमेंटा लागून कोताय सॉरी हर एक पॉलिटिशन हांव सांगोसो दिता पॉलिटिकल मुवमेंट तितू कांय आसना आमी तुमकां सप्टेंबराचे 5 तारखेर वो सप्टेंबराचे 5 तारखेर आमी तुमकां एकल्याक एक हें दिल्लो मेमोरंडम दिल्लो तेजें एक्शन घे म्हूण दुसरें सगल्यांक वास्को पंतान तूं निलेश काब्राला पंतान पासून कांय ना मागीर तांकां आमी प्रेजेंटेशन दाखयलें पणजे वचोन सिद्धांत कुंकळकारा पासून दाखयलें BJP गे अध्यक्ष म्हूण काणकोण वचोन इजदोरी दाखयलें हें सगळें दाखयता आसतना पासून कांय केलें ना सो हे गोंयचे मोगा पासत ना जे आतां आहाय ते हें म्हाका दिसता बट लोकांगे डिसिजन लोक करतलो कितें आनी तें टायम येयलो येस ऑफकोर्स टायम येयलो पूण म्हाका तुमचें एक हें आवडलें जर तो म्हणटा की फॉलो द लिडर जाल्यार लिडराक फॉलो करपा सारकी सुद्दां एक लिडरा कडेन कॅपेसिटी आसपाक जाय एक आपली स्वताची धमक आसपाक जाय बेश्टो सांगलें म्हणून कोण फॉलो करचें ना दुसरी गजाल सायलंट किलर हे वर्ड तुमी वापरले ते म्हाका दिसता सारकें परफेक्ट आहा ऑफकोर्स दाखयतले सारके ऑफकोर्स दाखयतलोच लोक कित्याक हांव आतां भोंवो लागला गांवांक फकत इलेक्शन न्हू फकत विचारपाक बाबा आमगे गांवांक कितें डेवलपमेंट जाय अशें तुका दिसता वो आमी प्रपोजल जो कोण येवपा आहा पळय त्या कडेन जावं आमगे पंचायता कडेन वो कोण येता त्या दोना देरा ताका दवरूं शकताय सो लोकां गेलें जायते अपेक्षा आहा फर्स्ट आमकां 2 इंडस्ट्री आसून आमकां जॉब नाय जॉब आहा म्हळ्यार कितें उणी पगार आतां कांय जायना ओके सो दुसरें गव्हर्मेंट जॉब आहा जाल्यार मुगे गांवांक गव्हर्मेंट जॉब करपी जायते भुरगे आहाय जायते चेडूं भुरगीं आहाय तांकांय जॉब एप्लाय कराय तुमी सांगाय आतां दिलो आहाय थ्रू माय सायड आय हॅव गिवन फिलीप नॅरी कडेन हांवें म्हजे सायडीन दिलो आहाय आतां म्हाका चोवपा जाय तो कितू जाणां जॉब दिता तो हांव म्हणा 100% मेळटो म्हण जे केपेबल आहा तांकां केपेबल आहा तांकां दियाय हांवें गोडे 10 जाण वयले आसतले पूण 10 जाणां मदें गोडे तुगे 2 जाण केपेबल आसत वो 2 जाण केपेबल नासत उलो आहाय तांकां तरी दी तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तूं मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक आमगेलो आमदार एक आमगेलो सर्वंट म्हणून आमी तुजे बरें येयले एक 2 प्रश्न लास्टाचे हांव करपाक सोदता तुमकां एक गोश्ट ताच्या पयलीं हांव सांगपाक सोदतां एक कविता आसा जी म्हाका दिसता सगळ्यांनी आयकली आसतली गोंयचें नांव व्हड करूंक ल्हान जालें महान बंदखणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण ज्यांच्यांनी गोंयच्या एक बरें जावपा खातीर फुडें सरल्या एज्युकेशनांत म्हणिना फुडें सरल्या आपले आख्खो प्राण दिलो आपलें जिवन दिलें तांकां बंदखणीन वयचेंच पडलां सो जर फाल्यां हांव मागता की तुमच्या गांवांत कितें चुकीचें घडटा एकठांय येयात कदाचित तुमकां पुलीस स्टेशनार वयचेंय पडटलें पूण गोंय राखपा खातीर कांय गोश्टी करच्यो पडटल्यो टायम टू टायम आनी म्हाका दिसता तशें तुमी सांगलें तशें पुलीस स्टेशनार तेजेर तुमी भिनात विभाग कित्याक गरजो एक पाट जिवंत येयला एक पाट मन वयतलो एक पाट जिवन जावन येयला मांच पाटांतल्यान एकी पाट मतलो मरना कोण येता तो खबर ना बट हांवें मुगे फॅमिली सांगिलां म्हजी जाती आज पासून तें मेळना गोंयान कोडचो नाका टील माय डेथ हें काडप ना टील माय डेथ मार्क माय वर्ड म्हणजे डेडिकेशन आनी एक गांवा खातीर कितें तरी करपाची जी धमक आसा भाई खरेंच खूब बरें दिसता उलोवन लास्ट 2 प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सुद्दां चड टायम घेना म्हाका सांगा पयलींचे जे आमदार आशिल्ले बेंजामीन सिल्वा ते काँग्रेसींतल्यान इंडिपेंडंट आशिल्ले ते अशें म्हणटाले की BJPक सपोर्ट करता म्हणून पडले बीन फाटल्या फावटी आतां ते परत काँग्रेसीन आयला लोकांनी एक्सेप्ट केला ही गोश्ट ना चोय कितें आहा पॉलिटिकल मुवमेंट चोयलो न्हू कोणूय खंयच्या पाटी वचूं शकता खंयच्या टायमार सगळ्यां द्यार उगोते आहाय वो हेच सो तेश गेलो तेच सो हेश गेलो हितून आमकां चड फरक पडना आमकां जाय डेवलपमेंट कोण कोता तो लिडर म्हणूं शकता ताका फॉलो करूं शकताय जो डेवलपमेंट कोना ताका हांव लिडर म्हणूं शकनाय आनी लिडरूय तेगे क्वॉलिटी आहा जाल्यार पासून तो एग्जीट कोना कांय फायदो ना
सो बेंजामीन गेली तूं सांगत तुका बेंजामीन 5 वर्सां केली बेंजामीन 5 हांव बेंजामीनगे सपोर्टर आसना त्या टायमार बट मुगे गांव पाड घालपाची ताणें काम करूं ना इतलें सांगता काम करूंक ना गांव पाड घालपाक काम केलें ना म्हळ्यार मुगे गांव डॅमेज करपाची मुगे गांवां विलेज सांजे एरिया आय डोंट नो अबाउट अदर विलेजीस आय एम टॉकिंग अबाउट माय विलेज मुगे विलेजीक गांव पाड करपाचें डिजास्टर करपाचें काम केलें ना मुज नदरेक कित्याक हांव मुगे आख्या गांवांक भोंवन जाणा खूप बरी आणि मोठी गोष्ट तुम्ही सांगली ल्हान हातूरूच हांगासर आनी जायत्यो पार्टीज आप म्हणा TMC म्हणा काँग्रेस BJP सगळ्यो पार्टी जाल्या कितें दिसता कितें जावं शकता हांव म्हणटा इतल्यो पार्टी एकठांय जाताय कित्या लागून BJP उडोवपाक जरी तर BJP उडोवपाक इतल्यो पार्टी तर येताय जाल्यार म्हाका एक दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन ताका उडोवपाक जायो सेपरेट रावन न्हू एकठांय येय न्हू एकल्या उडोवपाक जाय तुमी सगळे एकठांय येय सेपरेट न्हू तेश कोन्न तर चोयल्या सगळे हिंगा तिंगा आहाय खूंय कोण दिल्ली म्हणटा यो म्हणटा तेश कोन्न जाल्यार गोवा फॉवर्ड बरें ना रे गोंयची पार्टी ना रे फाल तर तेका कितें म्हणो जाय मुगे तेगे देरां वचोन म्हाका म्हणो मेळटा आज ममता बॅनर्जीर जाल्यार म्हाका दिल्ली वचपा सॉरी बंगाला वचपा पडलो आनी कोणाक कितें म्हणो जाल्यार म्हाका दिल्ली वचपा पडलो तेश कोन्न जाल्यार ही गोंयकार शेजारी पावता जाल्यार आमी विजय सपोर्ट करचो पडलो अशें म्हाका दिसता सारकें गोष्ट तुम्ही सारक्यो परफेक्टली उलयले आनी म्हाका दिसता कितें जातलें फुडल्या इलेक्शनाक आमकां थोड्या दिसांनी कळटलें सायलंट किलर परत एक फावट म्हणपाक सोदता बट ओवरऑल आयच्या दिसा लास्ट क्वेश्चन ओवरऑल BJPचे कार्यकाल कसो पळयता फाटले 5 वर्सां BJPचे कार्यकाल म्हळ्यार मुगे विलेजीन तरी BJPचे कांय ना मुगे पंचायत मेंबर पासून BJP टायमार पट्टी घायले मरे रॅली कोता आसतना आनी मागीर फोटोग्राफी जाली म्हणटरी पट्टेकान बडसांग आयलो हय मुगे पंचायत मेंबरान केलां हांव इलिगेशन डायरेक्ट आतां केलो आहा लायनी वयता आसतना त्या BJPके घायल्याय आनी काबार जालो तशें त्या पट्टेकाणी भितर घायले आतां म्हजे आनी खंयच्यान पट्टे मेळटाय ते घालून जाताय बट नॉट आय एम नॉट डॅट हांव हेगे कार्यकर्तो तेगे कार्यकर्तो हाल्यांक गोडी हांव आयज खंयची पार्टी ना फाल्यां गोडी हांव खंयच्या पार्टी वचत बट फर्स्ट प्रिफरन्स दितलो विजय सरदेसाय कित्याक ही इज माय गोवन तेंय सांगत हांव विजयागे कोण न्हू विजय म्हाका लागना बट एज चोयलें जाल्यार हांव विजया पयलीं सपोर्ट करतलो तेणें गोडी पाड केलो जाल्यार 3 वर्सां 2.5 वर्सां केलो जायत पूण हेणें कितू पाड केलो आहा तें सोदून काडपा जाय आतां हे स्टेटमेंटाचे कितू जांग कमेंट्स मारता तेय खबर ना म्हाका बट तुमी खुश ना तेंचे कोणाचेर BJPचे ओवरऑल गोंयचे हेजेर ना न्हू ना तेणें सांगलें नोव्हेंबरा 1 तारखेसून खड्डे मेळपा ना म्हण रस्त्यांचेर पळय मरे आतां हांव तर आख्या गांवांत दाखयल्यार कितलेशे खड्डे आहाय बट तो कितें आहा तें फकाण करपाचो वो एब्यूज करपाचें तेसो वट जालो हय नीड अ रियल डेव्हलपमेंट जो मनशाक काळजा खरें मानून वयता तसो डेव्हलपमेंट जाय हे खड्डे हे आनी हें तें एक बारीक उतर स्लीप जाता तें घेवन बसप ना तें घेवन बसता जाल्यार जायतें आहा खूप बऱ्यो गोष्टी सांगल्यो ज्यो प्रॅक्टिकली पटपा सारक्यो गोष्टी आसा प्रॅक्टिकली विचार करीत जाल्यार ह्या सगळ्या गोष्टींचेर जे तांच्यांनी सांगल्या ते आमी जर इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार खुबशे आमी फुडें सरपाक शकता येस ज्यो नॅशनल पार्टीज येता सोदपाक वचपाक आमकां खूब कडेन हायकमांड म्हणून आमकां सगळेक दवरतले लायनीचेर बट गोंयच्यो पार्टीज कदाचित आमी घरा कडेन वचून विचारपाक शकता तेंच्या किंवा कितें प्रॉब्लम आसा तो भाई थँक्यू व्हेरी मच तुमी उलयले टायम दिलो म्हूण देव बरें करूं खरेंच बरें दिसलें थँक्यू तुमकांय देव बरें करूं कित्याक तुम म्हाका हे प्लॅटफॉर्म मुगे गांवांक मुगे पंचायती मुखार येवन दिल म्हूण थँक्यू तुमकां सव्यो तुकाय थँक्यू कॅमेरामॅन तुकाय आनी तुगे टिमीक ऑल द बेस्ट म्हाका दिसता तुमी बरेच स्ट्रॉंग आसा तुमी हात जो धरला एका हातीन 4-5 जाणांक तरी उडोवपाक शकता इतले थँक्यू भाई थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आमी पाद्रेबाट हांगासर आसा आनी आयज वेळी मतदारसंघ मतदार राजा मत मारतना विचार करात की आपूण कित्या खातीर मत मारता कोणाक मत मारता डेव्हलपमेंट जाला जावं ना आमच्या मदीं 2 मानेस्त भाई तुमचें नांव कायतानो आनी एंटनी कारवालो हांव तुमकां कांय प्रश्न विचारता तुमकां डेव्हलपमेंटाचेरूय विचारतलो पण सद्या एक प्रश्न पयलो विचारता आतांचे जे आमदार आसा हांगासरले न्ही फिलीप नेरी ते काँग्रेसींतल्यान BJPन आयले लोकांनी एक्सेप्ट केल्या लोकांक आवडले आवडूंक ना कितें दिसता लोकांक आवडला ना ते आवडला ना आवडोंक ना आवडूंक ना लोकांक म्हाका सांगात ते म्हणटा डेव्हलपमेंट करपाक विकास करपाक गेला म्हणून विकास जाला हांगासर कितें ना जावं ना अजून काय जावं विकास जाला कांय ना कांयच जावंक कांय ना कांय डेवलप केलो ना तेणें आनी तो येयना पासून हें ऑफिसाक जायलें येना ऑफिसानूय येना हे केन्ना येयना म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट कितें जाय तुमकां हांगासर म्हणजे हो तो रोड हेवी रोड आसा हेवी रोड गाडयो येता व्हडल्यो गाडी येताय तो बांदूंक जाय सारको त्यो शेतां पडटाय गाडी व्हडल्यो हायवे व्हडल्यो गाडी येताय
हय अजून पयले हांगासर खूब व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येताल्यो मातशो डेंजर ल्हान गाडयांक येवपाकूय डेंजर हांगा होय आनी कांयच चोयना एक वर रोड समज जाय जाल्यार एकूच रोड आहा भितर फॅक्टरी वयता तो पूण ते गव्हर्मेंट गोल्ड येदोनसान कोणूक चोयना रोडाक हय हे तरेचे कामां जावपाक जाय गांवांनी हय हय तुमकां कितें दिसता भाई आनी दुसरें म्हळ्यार भुरग्यांक जॉब बी दिवपा जाय तें मेन इम्पॉर्टंट अनएम्प्लॉयमेंट हांव तर लोकां कडेन उलयतालो न्ही लोकांनी तेंच सांगलें अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा म्हणून खूब आसा हय भुरगीं पूण हांगासर 2 इंडस्ट्रियल इस्टेटी लागतली तुमकां इंडस्ट्रियल आहा न्हू ती मारगांव बेनिफीट सगळें मारगांव हांगासर कांयच ना बेनिफीट कांय ना तेजें हितू वयता आमगे हितू कितें म्हणटा तें मारगांव सिटी इंडस्ट्रियल भुरग्यांक हांगासरले चड कशें कांय येत ना ते प्रॉफीट कांय ना आमगे आर्यालांक आमकां कांय ना कार्यालयान कांयच ना हे फकत हें कोताय आमकां म्हणजे गाडी बिडी डिस्टर्ब कोताय आनी कितें कोताय सगळें सारकें हेवी लोड वयता आनी ह्यो रोडूय केन्ना कोणाक चोयना लास्ट 2 प्रश्न करपाक सोदता बेंजामीन सिल्वा पयलींचे जे इंडिपेंडंट आसले अशें म्हणटाले की ते बीजेपीक सपोर्ट करपाक लागले म्हणून ते पडले म्हणून आतां ते काँग्रेसीन आयल्या लोकांक आवडल्या गोश्ट ही तेश को आयडिया ना हांव ते पॉलिटिक्सान हितून लोकांक ना सारकें आवडल्या ही लोकांक गोश्ट म्हाका ती खबर ना तेंची हांव चडसो हिंगा ना गोंयान ना हांव 40 आनी 8 वर्सां भायर आसलो अच्छा भाई थँक्यू व्हेरी मच तुमी उलयले म्हणून देव बरें करूं सांगात आमगे प्रश्न म्हळ्यार भुरगे जायत जाणां जॉब ना न्हू ते मातशें करपा जाय नर्सीस आहाय शिकोन बेकार आहाय नर्सीस बीन शिकोन हय इवन मुगे चेडूं पासून आहा शिकलो आहा सद्या बेकार आहा मारगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसलोले 6 म्हयने कॉन्ट्रॅक्टाचे आतां तें बेकार आहा सो कोविडा वेळार काम केलां हय कोविडा वेळार काम केलां 6 मंथ्स म्हाका दिसता ही गोश्ट आतां गव्हर्मेंटान समजपाची गरज आसा एक तर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले जाल्यार दुसरी गोश्ट कोविडा वेळार जेंकां आमी सर्वायवर म्हणटाले आमचे जेंकां आमी देवा इतलो मान दिताले अशे नर्सीस डॉक्टर्स जे आसा आयज फर्स्ट प्रिफरन्स तांकां मेळपाक जाय हे लक्षांत घेयात गोंयान आमी म्हणटा की हॉस्पिटल्स आसपाक जाय बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी हांगा हॉस्पिटल आसा लागीं खंय हॉस्पिटल आहा न्हू मारगांव आहा तुमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीन तशें हांगासर सॉरी हे बेस्ट क्लिनीक आहा क्लिनीक आहा क्लिनीक म्हणजे हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हॉस्पिटल अशें सेपरेट ना ना मारगांव वचपा पडटा पीएचसी बीन कितें आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा हिंगा नेसाय आहा नेसाय आसा हय म्हाका दिसता की जर आनीक बरें अपग्रेड करीत जाल्यार चड बरें जातलें तशेंच आमचे भाव म्हणटा तशेंच जर कोविडा टायमार काम केलां म्हाजें एक मत आसा कोविडा टायमार जेंच्यांनी काम केलां तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दियात सारकें कारण तेंच्यांनी जेन्ना कोण भायर सरनाशिल्लो तेन्ना ते लोक भायर सरून काम केलां आमच्या खातीर हांव सल्यूट करता अशा लोकांक आनी हांव स्वताच्या हातून मागूंक सोदता की लोक कितें म्हणून पूण कोविडा टायमार समजा काम केलां कोणीनूय नर्स म्हणा डॉक्टर्स म्हणा जाल्यार प्रिफरन्स दिया आनी तांकां बाबा एकॉमोडेट करा खंय ना खंय तरी बिकॉज नाल्यार लोक फाल्यां जेन्ना अशें कितें जातलें पळय फुडें येवपाक फाटीं सरतले सो लक्षांत घेया ही गोश्ट लोकांक एनकरेज करा हेच्या माध्यमांतल्यान की येस आमी तुमच्या वांगडा आसा गव्हर्मेंट तुमच्या वांगडा आसा हांव मान्य करता आनी हांव सांगूंक सोदता की गोंयचे लोक तुमकां अशें जर नर्स आसा किंवा डॉक्टर्स आसा तांकां तुमी प्रिफरन्स दिता जाल्यार गोंयचे लोक केन्नाच मदीं उलोवचे ना दिया म्हणटले वयल्यान काम कारण तांच्यांनी काम केल्लें आसा आमच्या खातीर सर थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं आनी मेळचें परत केन्ना थँक्यू मतदार राजा म्हळ्यार उपरांत एक गोश्ट परत एक फावट सांगता लक्षांत दवरात तुमकां आमिशां खूब दाखयतले तुमकां सोरो दिता जॉब दिता पयशे दिता अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो बट एक गोश्ट लक्षांत दवरा जर तुमकां आतां इतलें मेळपाक शकता जाल्यार फुडें कांय मेळचें ना हे गोश्ट लक्षांत दवरा आतां तुमकां जें मेळटा तितलेंच न्ही फुडल्या 5 वर्सांक तुमकां भरपूर कितें तुमच्या सोसायटीक मेळपाक जाय तुमच्या बऱ्या खातीर मेळपाक जाय हे विचार करात आनी मत मारात आमी वेळी हांगासर आसा वेळी मतदारसंघ वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज भोंवता म्हाज्या फाटल्यान वेळी चर्च आसा आनी आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा तांचे कडेन उलया तुमचें नांव एंथनी डिसिल्वा एंथनी सर एक स्टार्ट करता आसतना पयलो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता तुमकां आतांचे जे आमदार हांगासरले आसा फिलीप नेरी ते काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयले जेन्ना हांगासर इलेक्शनाक रावले तेन्ना काँग्रेस म्हणून रावले ताचे नंतर बीजेपीन आयले फुटोवन आनी आतां सरकार आसा लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना कशें पळयतात तुमी पळय इट इज अ क्वेश्चन म्हणजे कितें एक आमदाराची गोश्ट न्ही दीस इज लायक लास्ट 10-15 years हेंच चल्लां
people are jumping from one party to another or independent to any other party, but the main मुद्दा म्हणजे कितें ते कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोकांक जे मतदार आसले त्यांच्याकडे कांयच ओपिनियन घेनासतना विदाउट इवन टेकिंग द सजेशन ते जस्ट रँडमली जम्प एज पर देअर विम्स एंड फॅन्सीज. ते आतां मागीर ते एंडोपॅरासायट म्हूण ताका नाजाल्यार एक्झोपॅरासायट म्हूण कोण म्हणटा आमी आख्याच भितर गेल्या BJPन, कोण म्हणटा आमी भायल्यानसान सपोर्ट केलो. ते भितरल्यान सपोर्ट केलो भायल्यान सपोर्ट केलो. हांव म्हणटा मतदारसंघान तूं परत आयिल्लो काय कितें, एक शिफ्टिंग करता. देर इज अ पॅरलल शिफ्ट. होय एटलीस्ट हांव म्हणना जरी तर एका कॅन्डिडेटाक 14,000 लोकांनी समजा मतां दिलीं, हांव म्हणना 14,000 लोक येतलो, पण कमीत कमी 500 लोकांक तरी घेवन तेंचो ओपिनियन घे. बाबा तूं समज इंडिपेंडंट आसा, तूं दुसऱ्या पार्टेन वयता, ती पार्टी आमच्या ह्या लोकांक परवडता वो जाय काय म्हणून तुका वोट मारलेलो ना जाल्यार तेंच्या कडेन विचारून वचपाक जाय. आतां काँग्रेसीनसान दुसऱ्या पार्टेन वयता, आय कॅन अंडरस्टँड बिकॉज वेन ही गोज एन इंडिविज्युअल ही नीड टू रिकॉन्टेस्ट अनलेट इट इज लायक 1/3 मेजॉरिटी जावपाक जाय न्ही. सो दॅट इज अनदर स्टोरी. बट देर आर पीपल लायक विश्वजीत राणे, तो आपल्या दमार गेला, सोडल्या, परत दुसऱ्या सिंबलाचेर गेला, लोकांचो मत घेतला आनी तो निवडून आयलो. फेर इनफ. बट वेन अ पर्सन लायक फॉर एग्जाम्पल एक आमचे गेले 10 वर्सांचे आमचो समजा एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्लो, तो म्हणटा आपूण BJPन सपोर्ट करता. फेर. बट डीड यू टेक द आयडियाज, डीड यू टेक द सजेशन एज टू वेदर टू सपोर्ट दॅट पर्टिक्युलर पार्टी ऑर नॉट. लोकांनी ताका उडयलो सुद्धा तेन्ना. होय मागीर ताका सारकोच उडयलो म्हणजे सारके 22% हाडलो. पूण हांव कितें म्हणटा तसो तो फिलीप नेरी आतां नेरी गेलो, कोणाक विचारला, गेल्या उपरांत तेणें म्हणप कितें, आय एम द लिडर, फॉलो द लिडर. म्हण फॉलो द लिडर जाल्यार इलिसांव टायमारूय तूं फॉलो द लिडर म्हणून घरा बस आनी सगळी इलिसांव करपाची अशें म्हणटा तूं. लोकांक आवडोंक ना, एकदम आवडोंक ना. पूण कितें आसता मरे, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट विनेबिलिटी. म्हाजें फक्त एकूच मत, एक मनीस लॉयल आसत न्ही, हे सगळे इलेक्शन आनी सिद्धांत हे सारके जाग्यार पडटात. एक लॉयल कॅन्डिडेटाक तुवें जर तर निवडून हाडलो और लॉयल कॅन्डिडेटाक जर तर तिकेट दिली जाल्यार जाता. हे कितें जाता, लास्ट मोमेंट 100 मिटर्स रेस 5 मिटर आसा म्हणल्यार धांवतात, तशें जायना न्ही सर. सारकें. म्हाका खूब बरे तरेन एक्सप्लेन केलें. लॉयल आसप भरपूर गरजेचें, पार्टी कडेन, लोकांक कडेन, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन लॉयल आसप भरपूर गरजेचें आसा. सर नेक्स्ट क्वेश्चन विचारपाक सोदता, आतां जे आमदार गेले न्ही सोडून, तांच्यांनी एक सगळ्यांनी किंवा बाकीच्या आमदारांनी सुद्दां सांगलें की डेव्हलपमेंट करपा खातीर गेले, विकास करपा खातीर गेले. फाटलीं 5 वर्सां विकास जाला? हांव 3 डिपार्टमेंटान उलयता इन शॉर्ट. म्हाजो एकदम मुद्दो काळजाक तेंचिल्लो मुद्दो सगळे आख्खो वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक जाणा. आय एम इन द फिल्ड ऑफ एज्युकेशन एंड हेल्थ मेन. आनी हांव म्हणटा एम्प्लॉयमेंट. तूं म्हाका सांग एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हांव वेळ्ळेचेच उलयतां, म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑल ओवर गोवा बिकॉज आय डोंट रियली हॅव नॉट स्टडीड. बट एक वेळ्ळेच आमच्या मतदारसंघान पळय एज्युकेशनल वायज म्हाका फक्त एक 5% इम्प्रुवमेंट दाखय. एक बरी स्कॉल गव्हर्मेंट लायक आय वूड से लायक फॉर एग्जाम्पल दिल्लीन ती कोणूय पार्टीचे जावं और मुंबय गव्हर्मेंट इस्कॉलां पळय आसतात न्ही थोडी, दे लूक लायक प्रायवेटायज यार, लायक प्रायवेट लायक विद्या विकास मानविकासा भशेन दिसतात पळोवपाक. जाल्यार म्हाका वेळ्ळ्यान एकूच इस्कॉल तरी दिलां. आतां आमच्या आसोलना एक शाळा आसा, तूं ती शाळाची परिस्थिती पळयत न्ही, गोरवां वयतात थंय, मुततात हागतात भुरग्यांक. खंयची? आसोलना ओसोण्या. वचून पळय काय इतली परिस्थिती बॅड. 20 वर्सां पयलीं ती शाळा हांवें तशीच आसा सर. तर एज्युकेशनान कांयच ना. म्हाका दाखोवचें आख्ख्या वेळ्ळ्यान एकूच इस्कॉल दाखोवचें, बरें इस्कॉल ज्या जाग्यार एक प्रायवेट इस्कॉल म्हणून इन द फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट इस्कॉल भुरग्यांक वचोंक मेवता काय, एडमिशन मेवता काय ना. दुसरी गोश्ट तुमची मेडिकलान पळय, हेल्थान खंय आहा डेव्हलपमेंट. खरेंच आतां तुका वेळ्ळेचें हेल्थ सेंटर सोड आनी हिंगा एक बागान वयता थंय आंबेले हितून एक हेल्थ सेंटर आसा बारीकशें. म्हाका एक 10 बेडीड एक हॉस्पिटल जायना. 20 वर्सां लागता आमकां. 10 बेडीड हॉस्पिटल जाय मरे. कोरोना टायमार इतली परिस्थिती पाड जाली, आमकां एका मनशाक दवरपाक जागो नाशिल्लो जाल्यार तुका खंयचे रस्त्यांचेर बशिल्ले. हांव म्हणटा 20 वर्सां लागलीं. कोणूय जावं तो आमदार, तो फिलीप नेरी जावं बेंजामीन जावन, एक 5 वर्सांनी धर, 5 वर्सांनी आमकां एक
10 bedded hospital दिवपाक जायना when you played the trump card in that government. जाऊ तो ट्रम्प कार्ड कोण बेंजामिन असो ना जाल्यार कोण फिलिप नेरी असो, but they always went as development and unsolicited support. So in that, could you take your pound of flesh for this constituency म्हणटा तुका हांव. ते जालें तुज्या हेल्थान जालें. एम्प्लॉयमेंटान म्हणया. Employment, I don't want to talk. The less I talk, the better it is. More than 25,000 jobs in those 5 years previous. And these 5 years, there were more than 10,000 jobs on the urge of the election that decided. I mean, पहिला गेल्या 10 वर्सांचें उलयता because past history आनी उलोवपाचीच ना. This is fresh. So गेल्या तूं म्हणटा तुका गेल्या 5 पयले इंडिपेंडंटाच्या टायमार एम्प्लॉयमेंट हांव म्हणटा 56 कितें वॉर्ड आसा आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीन कॅल्क्युलेटेड 56 वॉर्ड. एका वॉर्डान हांव म्हणटा एकूच जॉब दिल्लो न्ही, एकूच जॉब तोय मेळोंक ना सारको. हांव म्हणटा एक जॉब मंथली एक जॉब जाता 5 वर्सांनी. 5 वर्सां काडली तुमी BJP बराबर. ते पॅरासायटच कोण म्हणटा हांव भितर वचोंक ना, तो एक एंडो पॅरासायट समजलें तुका आनी एक्झो पॅरा फाटल्यानूय आसता. तर हांव इतलो तूं अनसॉलिडायड सपोर्ट दिवन जर तर तूं म्हाज्या ह्या मतदारसंघान एक वॉर्डान एकूच जॉब दिवंक जावं ना, म्हणजे हांव तुजे कडेन मागतालो बाबा म्हयन्याक एकूच जॉब दी जाल्यार 56 जॉब हाडलेले जाल्यार आयज आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन आवाज जातलो आशिल्लो की बाबा एम्प्लॉयमेंटान कितें तरी जालां. हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा 2 थंयसर जॉब्स तशे हांगासरल्या लोकांक ना. इंडस्ट्रियल इस्टेट वेल्डर खंयची इंडस्ट्रियल इस्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट? नेसाय पाट नेसाय. सो आमकां म्हणटा तें बेस प्लॅन ना न्ही सर. सी अ विजन हॅज टू बी देर. इफ अ पॉलिटिकल मायंड सेट हॅज टू बी देर. एक बेस ना. फॉर एक्झाम्पल आय हॅड पुट वन सजेशन लॉंग टायम बॅक ड्युरींग दॅट सेफ गोवा फ्रंट म्हणून. हांवें कितें म्हणलेलें एक इंडस्ट्री येता न्ही आयज येवन आयज पास जावन फाल्यां बसयनात. तो एक इंडस्ट्रीक जर तर एक प्रोसिजर आसपाक जाय. बाबा तुजी इंडस्ट्री तूं परमिशन घाल, आमी एका 1.5 वर्सान तुका ते दिता घालपाक. बट स्टार्ट टेकिंग ट्रेनीज फ्रॉम बेस. ट्रेनिंग कर. वॉट दे वॉन्ट, वॉट टायप ऑफ लेबर दे वॉन्ट, वॉट टायप ऑफ मॅनेजमेंट दे वॉन्ट, हे मॅनेजमेंट आमचे डेव्हलपमेंट करात. पहिले स्कील करा आनी मागीर तांकां एम्प्लॉयड. सो यू हॅव रेडीमेड. नाजाल्यार सदांच म्हणटा कितें जाणा मरे गोंयान आमच्या कामाक वचपाचे भुरगे ना, काम करपाक सोदिना. अरे पॉयंट म्हाका दिसता सारको आसा हो. आनी जेन्ना खंयची इंडस्ट्री येता तेन्ना ताका स्कील डेव्हलपमेंट तांकां कितें लागता ते पयलीं 1.5 वर्स भुरग्यांक शिकया घेया आनी ते डायरेक्ट तांकां प्लेसमेंट दियात. हातूर जॉब एम्प्लॉयमेंट बऱ्यापैकी म्हाका दिसता जातले. सर खूब बऱ्या तरेन गोश्टी केल्यो तुमी. कांय प्रश्न म्हाजे कडेन आसा आनीकूय विचारपा सारके. म्हाका सांगा हांगासर डबल ट्रॅकिंग कोल इशू आसा तसो? एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार स्पॉरेडीक जाग्यांचेर आसा. बट इट इज नॉट टू बी टेकन एज लोकलायज इश्यू एट वन विलेज लेवल or वॉर्ड लेवल. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां चांदोर त्या वाटेन पास जाता. डबल कोल म्हाका आंबेलिंगोडे लागना आसतलो. बट एक आमचे कुडीचो पळय शरिराचे पळय पार्ट्स आसता. नाक दुखलें जाल्यार तकली उसडटा, कान दुखलो जाल्यार दोळ्यांचेर पेज जाता. तर ही आख्खें गोंय म्हणजे म्हाजें. म्हाका केन्ना कोणूय विचारता तुका कित्याक पडलां, बिकॉज आय टू गो फॉर एज्युटेशन ऑल ओवर गोवा. तुका कित्याक पडलां? म्हाका पडलां कित्याक म्हाजो पांय दुखता तेन्ना म्हाजी बॉडी जाग्यार आसना. तर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉट सांजे आर्यल ऑर चांदोर, इज अ क्वेश्चन ऑफ एवरीबडी. अशेंच जालां गोंयान. कोस्टल प्रॉब्लेम जाता, मायनिंगवाले ओगे बरे बसता. मायनिंगात प्रॉब्लेम जाता, ओसणकार ओगे बरे बसता. तशें जाता म्हणून तेमी ते डिवायड एंड रुलाचो फायदो काडला आनी हें गोंय अशें स्पॉरेडीक पार्ट्सांनी डिस्ट्रॉय जाला. आसा प्रॉब्लेम तो. Coal is a major issue. I am going to ask, in a few days I am going to meet the top national leaders. And in that national leaders I have already put before. I have put it to PC Chidambaram, I have put it to Mamta Didi and Prashant Kishore. And now I am going to put it straight to Aam Aadmi Party's Kejriwal also. And this thing need to be sorted out. And it has to be done. हो प्रॉब्लेम इलेक्शनाकडे दोळ्या फुडेन दवरून मत मारतले लोक? टू बी व्हेरी फ्रँक ना. म्हाका दिसता एक आमी इतलो एज्युटेशन करून किंवा आवाज करून फायदो कितें हो एक प्रश्न येता. एक्झॅक्टली आय अंडरस्टँड दीस. बट म्हाजो फायदो असो आसता, म्हाजे थसकोण पळय आसता ते मारता आसतना केन्नाच मारचो ना. बिकॉज आय वील वोट द पीपल हू आर लिस्ट डिस्ट्रक्टीव ऑफ गोवा.
लिस्ट डिस्ट्रक्टीव. आता हे तूं म्हणटा ते कोलाचो इश्यू हो मरे सगळ्यांक मुद्दो पळून वचोंक ना. ह्यो फकत सांकवांच्यो बांयच्यो खबरो आनी पसऱ्यांचेर खबरो जातात. एवरीबडी लव्स गोवा बट नोबडी वॉन्ट्स टू कम टुगेदर. आणि तुम्ही एक गोष्ट सांगली तशी वोट करताना लिस्ट कोण डिस्ट्रक्टिव्ह असा, कारण नावा पळयत तरी बाबा हा बाय हो डिस्ट्रक्टिव्ह सगळे डिस्ट्रक्टिव्ह आसा न्ही. तूं म्हाका सांग, इट इज लायक चुजींग द डेवल विथ द लिस्ट हॉर्न्स अमंग द डेवल्स विथ इनफायनाइट हॉर्न्स. सिंपल. हे इलेक्शन खरंच खूप इंटरेस्टिंग जावपाचें आसा. आणि जर तुमच्यो गोष्टी आयकत जाल्यार खरंच म्हाका चिंतूंक येता की कितें जातलें, लोक कशे चिंततले, लोक कितें उलयतले, लोक कशे मत मारतले. लास्ट 2 क्वेश्चन म्हाका सांगा. बेंजामिन सिल्वा इंडिपेंडंट आशिल्लो, तो फाटल्या इलेक्शनाक पडलो बिकॉज बीजेपीक सपोर्ट करतालो असं सगळे कडेन कळयलें सगळें. आता इंटरप्ट सॉरी आय नेवर इंटरप्टेड यू. बीजेपीक सपोर्ट करतालो हो एकूच मुद्दो नाशिल्लो त्याचो. Let me be frank. He was a non-performing member of the Legislative Assembly. And there were issues which he has not taken up, which were close to his heart and next door to my house. आमच्या न्हंयचे इश्यू जाल्ले. Nationalization of the river. I never heard him fighting for it. Okay. Then medium of instruction was also going during his time. But I never saw him doing all these things. So performance in the assembly is not being considered by, I would say, 75% of the voters. So for me as a small educated person, I also look at the performance in the assembly. Not that Philip Neri has done anything better. So we are not discussing him. For me, he is just like it's a bygone. But even then, because a certain group of voters who vote, their loyalties. पळय हे वोटरांक पासून लॉयल्टी आसता पूण आमच्या MLAंक लॉयल्टी आसना. सो ताका लागून हांव सदांच म्हणटा. इनफॅक्ट लास्ट टायम चिदंबरम टायम आय टोल्ड चिदंबरम, इवन इफ यू हॅव टू लूज दीस इलेक्शन, लूज इट, बट बिल्ड अ बेस विथ लॉयल पीपल सो दे विल नॉट हंट अराउंड. अदरवायज आतां पळय काँग्रेस तिकेट वेळल्यान एकल्याक दिना न्ही. हे 1 वर्स पयलो व्हिडिओ काडिल्लो हांवें. एकल्याक दिली न्ही, बाकी 3 अशेच फुट्टले. तो विचारपाक सोदता. हांगासर काँग्रेसच्याच आदी 2-3 लिडर आसात. 2-4 आसात. ते कशे कितें मागीर फुडें कशें आनी कितें. दीस वॉज ऑलरेडी बायगॉन हिस्ट्री. तूं एकल्याक टिकेट दी आनी मागीर 3 जाणांक पळय ते कसले नाच करता ते. आतां बेंजामिनान म्हणलां खंय दॅट ही वील नॉट कॉन्टेस्ट इफ ही डज नॉट गेट काँग्रेस तिकेट. तो आपूण कॉन्टेस्ट करचना म्हणला म्हण आयकलां हांवें. So if he does not contest, well and good. But will he support the other least corrupt party or not? That we need to be seen. खूप इंटरेस्टिंग आसा ह्यो गजाली. आणि जशें तुमी म्हळ्यार की कोणूच केपेबल ना. लिस्ट करप कोण आसा ताका आमी पळोवचें पडटलें सध्या. आणि हे गोंयभर जर परिस्थिती आसा जाल्यार गोंय आमचे रॉंग दिशेन वयता हे लक्षांत घेयात मातशें. समजा हे गोंयभर जर परिस्थिती आसा जाल्यार. एक लास्ट क्वेश्चन सर तुमकां विचारपाक सोदता. ओवरऑल गोंयची परिस्थिती आयज बीजेपीचे काम कशें पळयता तुमी? सी बीजेपी ऑर्गनायझेशनल वायज सम पीपल मे ट्रोल मी. ऑर्गनायझेशनल वायज दे आर द नंबर 1 इन गोवा. देर इज नो सेकंड थॉट. पीपल मे डायजेस्ट इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट बीजेपीचे कार्यकर्ता पळय आसतात न्ही ते कशें काम करता मरे. बीजेपी म्हणून काम करता. सावियो डिसिल्वा आनी बेंजामिन डिसिल्वा म्हूण करिनात. ओ फिलीप नेरी म्हूण करिनात. दे वर्क फॉर अ पार्टी. त्या दिसाकी टिकेट डिसायड जाली त्या आख्या गँग वील गो विथ दॅट पर्सन. आतां रिसंटली हांव आशिल्लो एक राहुल गांधीचे मिटिंगेक. थंय फेस मास्क पासून दे आयडेंटिफायड बाय द पर्सन हू इज गोइंग टू गेट द टिकेट्स. वोट फॉर एक्स, वोट फॉर वाय, बट ऑल अंडर काँग्रेस. तो आतां वोट फॉर एक्स म्हणलो आनी त्या एक्साक मेळोंक ना. हो काँग्रेस म्हणून वयर आसा, सकयल एक्स आसा. हांगा काँग्रेस वयर आसा, सकयल वाय आसा. हो एक्स कितें करतलो? सो ही इज एफिलिएशन इज टू द पर्सन. That is not there with BJP, I feel, and I'm proud of it. But as per development wise, see how much ever development. तू माझ्या घरात म्हाका TV हाडली, वॉशिंग मशीन हाडलें, फ्रीज हाडली, सगळें हाडलें. पण म्हाजो घराबो जर तर तुट्टा, I am not ready to buy that. Because my Goa has been destroyed, destroyed left and right. आमची न्हंय पळयल्या हांवें. I'm not talking about what I'm not be able to see. I'm telling you what I've seen. I have visited a coal place. I have been on agitation to Chandor जाऊं, Kansavli जाऊं, ROC. I have been in the agitation last 20 years. For a lot of our reporters, they will definitely don't know me. 20 years agitations I am. हांव सदांच म्हणटा आतां परत आमी तेच मनशाक हाडटले
आं आनी मागीर परत 5 वर्सां आमी रडपाचें मागीर तांकांच गाडयो मारपाच्यो आमीच निवडून 5 वर्सां पर्यंत तांकां गाडयो मारपाचे ते एक इन शॉर्ट हांव ताका सांगता कोणें म्हाका म्हणलेलें मरे एक फिलॉसॉफरान 2 भाशेंनी गरम शिजलेलें उदक आसता खंय एक शिजयता तूं आनी एकूच शिजलेलेंच हाडटा एका बेब्याक तितून घालता शिजलेल्यान तो एकूच एनर्जी घेवन झम मारता आनी भायर सरता करप्शनांतलो गरम उदकांतलो पूण हो पळय स्लो शिजयता पळय हे पळय आसा न्ही हे मरे दे आर लायक व्हायरसीस इन द इलेक्शन कॉन्टेस्ट तो स्लोली ताप दिता ताका ती ताप दिता दिता कितें जाता ही गेट्स कंडिशन टू इट आतां एक टायम येता ताका कळटा ही पार्टी बरी न्हू मनीस बरो न्हू पूण ताका आतां झम मारूंक जाय पण तेन्ना म्हणल्यार तेजी ती एनर्जी सगळी संपता आनी तो तितूनच काबार जाता आय कॅन इमॅजिन तुम्ही भुरगे कसे शिकले असतले तुमचे कडेन कारण कितले बरे एग्जाम्पल दिवन तुम्ही जे सांगले न्ही आय थिंक पुराय गोंयकारांक कितें कळपाक जाय तें कळ्ळां आसतलें बट येस हे खातीर आयज हांव परत एक फावट म्हणूंक सोदता ओजोळी सांगलें की वेळी म्हाका दिसता ही दुसरी अशी मतदारसंघ आसतली जेन्ना हांव इतलो मतदारसंघ भोंवतना म्हाका खरेंच खूब बरें दिसता भोंवता आसतना आनी लोक जे उलयता म्हाका खरेंच आवडटा क्वेश्चन करा परत एकदा म्हणटा तुमच्या MLAक तुमच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसा तुमचो पंच मेंबर सरपंच ZP क्वेश्चन देम जी कामां सांगली ती कित्याक जावना जावपाक जाय जेन्ना हे क्वेश्चन करतले तेन्नाच खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो आमकां 100% न्ही आनी सरान जशें सांगलां की लिस्ट करप्ट कोण आसा ताका पळोवपाची गरज आसा मेंटलिटी म्हाका दिसता आख्खी गोंयभर आसा जाल्यार वी आर गोईंग टू रॉंग ट्रॅक तशें जाल्यार एक गोश्ट म्हाका खरेंच दिसता सर थँक्यू व्हेरी मच तुमी व्हेरी मच आय वॉन्ट टू थँक यू व्हेरी मच आनी म्हाका दिसता हो म्हजो संदेश आख्ख्या गोंयभर पावल्यार पुरान म्हाजें गोंय सांबाळा हात जोडून मागता सगळ्यां कडेन मागता प्लीज सर थँक्यू व्हेरी मच खऱ्यांनीच ह्या फावटी विचार करूया विचार करात आणि मतदार राजा म्हणटा आसतना तूं 5 वर्सां राजा कसो राव 1 वर्स मत मारून फुडल्या 5 वर्सां गाळयो मारपाक रावूं नाका राजा कसो राव आनी जी कामां तुज्या सोसायटीन पर्सनल म्हणिना हांव परत एक फावट सांगता पर्सनल न्ही तुज्या सोसायटीन तुज्या गांवांत जावपाक जाय हाचेर विचार कर थँक्यू सर थँक्यू आमी सद्या कुडबोण जेटीचेर आसा आनी म्हाका दिसता सावथाक ही सगळ्यान व्हडली जेटी आसा हांगासरल्यान जायते कडेन नुस्तें पावयलें वता तशें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जायते वर्कर काम करतात आनी आत्तां ज्यो बोटी आयल्या त्यो सुद्दां आमच्या फुड्यान दिश्टी पडटा हांगासर सायडीक आमच्या मदीं आसा पूण हांगासरले इशू कारण हांव जायते हांगासर वर्करां कडेन किंवा जे लोकल तांच्यो बोटी आसा तांचे कडेन सुद्दां उलयतालो खुबशे इशूज आसा हांगासर सगळ्यान पयलो इशू म्हळ्यार हेल्थ कार्ड हांगासर जे वर्कर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता त्या वर्करांचे हेल्थ कार्ड केल्या काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा कारण हांगासर फाटल्या फावटी डेंग्यू सारकिल्यो भयंकर केसीस मेळ्ळ्यो आनी ताजे फाटलें रिजनूय अशें आसा की हांगासर जे साफ सफाई आहा पळय ती अजिबात दिश्टी पडना आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हांगासर टॉयलेट बाथरूम तशें ना हांगासरले जे वर्कर आसा हे जे काम करतात तांच्या खातीर सेपरेट अशी टॉयलेट बाथरूम फॅसिलिटीज कांयच ना त्या भायर हांगासर केसीस ज्यो वाडटा मलेरियाच्यो डेंग्यूच्यो त्यो एक रेशियो ताजो पळयत जाल्यार भयंकर केसी फाटल्या दिसांनी वाडलेल्यो त्यो जर तपासतलो जाल्यार हेल्थ कार्ड सुद्दां भरपूर गरजेचें आसा जो कोण हांगासर येता जे कोणाचे कॉन्ट्रॅक्टा अंडर आसा जाल्यार तांणी तें हेल्थ कार्ड करून घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान हाजेरूय लक्ष दिवपाक जाय हेल्थ डिपार्टमेंटान हाजेरूय लक्ष दिवप भरपूर गरजेचें आसा सद्या तरी हांव मागता की आमचें गोंय सेफ उरपाक जाय कारण हांकां जर डेंग्यू जर केसीस पातळ्यो अश्यो वाडल्यो जाल्यार ताजो इफेक्ट स्लोली आनीकूय जावपाक शकता जे रिजन आसा ताजे जे सायडीकले जे रिजन्स आसा हांगासरले ताजे कडेन रोखडोच पावपाक शकता सो विचार करात हाचेर आनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची आयज ही कार्यावळ हांगासरूच सावयो सोंपोवया आमी आमच्या बरोबर सावयो आशिल्लो आमचो सालसेटचो रिपोर्टर ताका हांव सदांच स्टार रिपोर्टर म्हणटा कारण आमी फाटल्या दिसांनी जेन्ना ग्रावंड झिरो करताले तेन्ना सावयो जर ना जाल्यार आमकां परत लोक मॅसेजी करताले की बाबा सावयो खंय आसा कसो आसा बट येस सावयो कितें दिसता आयज जे आमी वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवले एक एंटी इनकम्बन्सी आसा दुसरी गोश्ट एक काँग्रेसींतल्यान BJPन गेलो हो एक राग आसा कितें दिसता तुका लोकांक कितें न्हू जे लोकांक जाय डेवलपमेंट न्हू ते हांगा जालें ना जे रस्ते रिपेर करपाचे तसली बारीक बारीक कामां हे आमदारान घेतले पूण लायक एक पंचायती बाबा एक मार्केट कॉम्प्लेक्स एक धाकटेशें दोतोर एक हॉस्पिटल आनी कितें जी लोकांक फॅसिलिटी जायी ग्रावंड्स जे लोकांक जाय ते जालें ना ताका लागून लोक बेजार आहा आनी हो जो आमदार आहा न्हू हो डेवलपमेंट करपा म्हूण फ्रॉम काँग्रेस तेणी BJPन उडी मारली पूण आतां आतां तेजो रिपोर्ट काडलो जाल्यार कळटा की हेणे डेवलपमेंट कांय केलें ना लोकूय बेजार आसा की तो काँग्रेस सोडून BJPन गेला लोकांकूय काय विचारूंक तें जालें पूण एटलीस्ट ही शूड हॅव शोन न्हू बाबा अमकें डेवलपमेंट केलां आपण
सो आतां आमी हें केल्यार लोक म्हणटा डेव्हलपमेंट कांय जालें ना विलेजी आमी विचारले लोकांक कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि खुबशे लोकांनी सांगले की डेव्हलपमेंटा बाबतींत खूब कमी आसा. दुसरी गोश्ट बेंजामीन सिल्वा जे हांगासरले आदले इंडिपेंडंट आशिल्ले तांकां बीजेपीक सपोर्ट केलो म्हणून मागीर लोकांचे आमकां एक बाकीच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो ताच्या फाटल्यान फक्त बीजेपीक सपोर्ट केलो म्हणून अशें न्ही. बट जे आयकूंक येता लोकां कडल्यान त्यो गोश्टी तुमकां सांगता. आतां ते काँग्रेसीन गेले, फाटल्या फावटी काँग्रेसीन गेल्या नंतर प्रेस कॉन्फरन्साक ज्यो कितें जालें तें सगळें आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळयलां. बोवाळ जालो तो. पूण लोकांनी एक्सेप्ट केला ताका आतां येयलो काँग्रेसीन रावतलो म्हणून, कारण आयज काल खंयच्याच लिडर्सांचेर आमी कांय सांगूं नजो. लास्ट टायम कितें जालां तो लोक कितें करता न्हू, आतां हांव बीजेपीन गेलो काम करपाक मदीं बगलें येता, पूण जेन्ना हांव इलेक्शनाक बसलो जावं हांव बीजेपी बसूं इंडिपेंडंट बसूं हें सालसेत एरियान जाता. लोक मरे वोट मारना पूण काम करपा येता. सो लास्ट टायम आमगे हेवी वेट्स बेंजामीन जावं आवेर्तान मिकी कायतू हे एका लोकांक पडले कित्याक ते बीजेपी एलायन जाल्ले म्हण. आनी हे पाटी विजया बाकीच्यांकूय ते हें लागपा आहा. म्हणजे कितें जाता डेव्हलपमेंटा ते बीजेपी जाय तांकां, पूण जेन्ना वोट मारता न्हू सालसेत एरियान बीजेपी चडशे डेव्हलपमेंटा खातीर जर व्हेरी डिफिकल्ट आसा. डेव्हलपमेंटा खातीर जाल्यार बीजेपी जाय तांकां लोकांक, पूण जेन्ना वोट मारपाची येता तेन्ना बाबा बीजेपीन गेलो म्हणून मारिना ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता पळोवपाक मेळटल्यो. इलेक्शन येतले, वयतले बीन इलेक्शन, पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरात, आमी जे लोक आसा न्ही ते मत मारतना विचार करप भरपूर गरजेचो आसा. आपलो एक मत कितलो इम्पॉर्टंट आसा तो. पयशांक खातीर, सोऱ्या खातीर, पार्ट्यांक खातीर किंवा नोकरेच्या आमिशा खातीर मतां विकूं नाकात. कारण कशें आसा, तुमकां आयज एक गोश्ट ते सांगतले पूण फुडले 5 वर्सां तुमच्या हेल्पाक म्हाका दिसता कमी येतले किंवा येवचे ना म्हणूं शकता. आमच्या फाटल्यान जो ग्रावंड दिसता, हांव मागता की हो ग्रावंड बेगेंतल्या बेगीन तयार जाल्यार पुरो आनी उपयोगान आयल्या पुरो. स्पोर्ट मिनिस्टर जर सांगता व्हडली व्हडली बातां जाल्यार तांणी ही करून दाखयल्यार ताच्या नंतर मानूं शकता की बाबा करता म्हणून काम. अशा तरेचे जे काम आसा ते आडोवन दवरप ना केन्ना. लक्षांत दवरात जे MLA आसा हांगासरलो, जे मिनिस्टर आसा तशेंच स्पोर्ट मिनिस्टर आनी CM हांच्यांनी हें लक्ष घालून हें काम करून घेवपाक जाय इतलेंच मागता. तुमी पळयली ही कार्यावळ आयची, तुमकां कशी दिसली कार्यावळ, कितें दिसलें तुमकां हें आमकां नक्की कळयात. आमकां मेसेज करात. प्रुडंट मिडिया ह्या पेजीचेर FBचेर आमची पेज आसा, लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी आमकां मेसेज करात. सावियो, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तूं आमकां टायम दिलो. देव बरें करूं. थँक्यू. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.